God. Thank you, Jesus. सगळीं उबी रावया. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. सगळीं दोळे बंद करुया. सुर्गींच्या बापा, तुका आमी दिनवासता, तुका आमी आर्गां दिता. ह्याच्या दिसा पासून तुवें आमकां तुज्या उतराची सोजमणी दिली. जायतें तुवें आमकां शिकयलें. जायत्या बानपासान आमी आसली, तुवें आमकां सोडयली तुज्या उतरांतल्यान. म्हूण तुका आमी दिनवासता, तुका आमी आर्गां दिता. हें तुजें उतर जावन आसा एक आमकां सुटका. तुजें उतर जेन्ना आमच्या कानार येता, एका एका बानपासांतल्यान आमची सुटका जाता. आनी आमच्या जिवितान आमी अणभवला. जायत्या जाणांनी ह्या सुवातीचेर आयज एक सुटका अणभवल्या. जायतीं वर्सां एक फोटीच्या बानपासान सैतानान आमकां बांदून दवरलेली. आयज हें सोत आमच्या कानार पडल्या उपरांत आयज ह्या सोतान आमची सुटका केल्या. जावं दुयेंसांतली, जावं आमकां एक संवसारान रिपोर्ट दिला ना जावचें ना, पूण तुजें उतर म्हणटा देवा लागीं जायना तें कांयच ना आनी तुज्या उतरान आमची सुटका आहा. सदां काल हें उतर आमी जेन्ना आमच्या कानार घेता, आमी ह्या आमच्या कुडीच्या कानांनी आयकता खरी, पूण तुवें आमकां एक ओत्मीक कान दिल्या. जेन्ना आमी चीत दिवन एक आवंडो आमच्या काळजान घेता, एक आवंडो आमच्या जिवितान घेता, वय जेजू, येस लॉर्ड, म्हाका तुजी गरज, म्हाका तुज्या उतराची गरज. वो जेन्ना आवंडो आमी आमच्या काळजान आमी जेन्ना आमी दिता, आमी म्हणटा म्हाका तुजी गरज, म्हाका तुका जाणा जावंक जाय जेजू. आनी आमी ताका सोदूंक लागता. देवाक जेन्ना आमी सोदूंक लागता, न्हय फकत पेखवणीक, पेखवणी आमचीच, देवान आमकां पेखवणी दिल्या. तेज्या गायांनी आमी बरीं जाल्या. देवान आमकां सुटका दिल्या. देवान आमकां पातकांतली नितळ केल्या. पूण त्याच बरोबर आमी जेजूक सोदूंक जाय. वी हॅव टू सीक हिम. वी हॅव टू हॅव अ डिझायर. लॉर्ड, आय वॉन्ट टू नो यू मोर. आमी जेजू सारकिली आमी जावंक जाय. पेखवणी आमकां दिल्या, सुटका आमकां दिल्या, बरेंपण आमकां दिलां, सगळें दिलां. पूण आमचो जो एक स्वभाव आहा, एक कॅरेक्टर आहा, वो जेजू भाशेन जावंक जाय तेज्या उतरांतल्यान. आनी तसले आमी जावन आसा. जेजूचे आमी जावंक जाय शीस. जेजूचे जावंक जाय आमी एक शीस, शिसां भाशेन. जेन्ना शीस जेन्ना जेजू सांगता आपलो वेळ सारताले, जेजून कितें केलां तें शिकले. आनी आयज तेंच्या उद्देशी आमी तेंच करपाक ह्या उतरांतल्यान देव आमकां शिकयता. जेन्ना आमकां सोत गमन येता, सोत आमकां सुटका दिता. आनी तेज्या एका एका उतर, एक एक उतर जावन आसा सोत. आनी तेंच उतर जेन्ना आमकां समजता पवित्र आत्म्या उद्देशी, त्या उतरांतल्यान आमची सुटका जाता. आयज आमी आवंडो दवरूंक जाय काळजान, न्हय फकत पेखवणेचो, न्हय फकत गिरेस्तकायेचो, न्हय फकत म्हज्या कोश्टांतल्यान म्हजी सुटका जाल्यार पुरो, असलो आवंडो न्हय, पूण आमचो आवंडो जावंक जाय, वय जेजू, म्हाका तुजी वळख आनीक जाय, म्हाका तुका आनीक वळखोंक जाय, म्हाका जावंक जाय तुज्या सारकिलो. आमी जावंक जाय जेजू सारकिली. तेज्या उतरांतल्यान ताजो कॅरेक्टर आमी पळयता, ताजो स्वभाव आमी पळयता, ताजो नेचर आमी पळयला जेजूच्या उतरांतल्यान, जेजूच्या कोरणांतल्यान, तेजे एक एक मिलाग्रींतल्यान आमी तेजो स्वभाव पळयला. तेजे काळीज जावन आसले एक दोयाळायेचें, एक कंपॅशनेट. जेन्ना जेजूची खबर पळयता, जेन्ना आमी जेजूक पळयता पुस्तकान, कशे भाशेन तेजें काळीज एक दोयाळायेचें आसलें, एक कंपॅशनेट. जेन्ना तो लोकांक पळयतालो, ही पोरजां शेणल्या म्हणटा हांकां गवळी ना, आनी जेजूचें काळीज एक दोयाळायेन भरता आनी तो तांचो गवळी जाता. तांकां राखता, तांकां सांबाळटा, आपलें उतर तांकां परगडटा, सर्गींचें राज तांकां शिकयता आनी त्या उतरार चलपाक तो तांकां एक देख दिता. आयज आमी तेच भाशेन ही देख जेजूच्या उतरांतल्यान घेवया, जेजू सारकिली आमी जावया. सगळें एका ताळ्यान आमी जेजूक वाखाणया आनी जिबेचें देणें जें पवित्र आत्म्या उद्देशी आमकां फावो जालां, त्या देण्यांतल्यान आमी ताका आर्गां दिवया. कित्याक जायते फावटी आमच्या काळजान, आमच्या आत्म्यान, आमच्या जिवितान आमकां दिसती पडना, पूण आमी जायत्या चोपक्यान आजून घडीक फसोन आसा, जे गूट आमकां उक्ते जावंक ना. पूण जेन्ना आमी हे जिबेचें मागणें करता, जेन्ना आमी ह्या विचित भासांनी जेन्ना आमी मागणें करता, जें आमकां खबर ना पासून कितें मागोंक जाय, पवित्र आत्मो आमच्या आत्म्यांतल्यान बापाक ती मागणी पावयता.
आनी आयज आमी त्या देण्याचो उपयोग करून सदां काल आमी करूंक जाय, पूण ह्या वेळार आमी त्या देण्याचो उपयोग करून एका ताळ्यान सगळीं एकठांय जावन त्या देवाक आमी आर्गां दिवया तेज्या मोगा पासत. सगळीं बरोबर जिवेच्या मागणेंत थोडो वेळ करुया. शिखारा बाबा बाना शेशे ले रे 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 सियान खारा बाबा बाबा ना सिया रा 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 शेशे ले रे पापा पापा ना हाला हाला कुराना बाबा 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 ना शेशे ले रे 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 ही अंतारा बाबा ना से खेरे पापा 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 शियारा बाबा बाना खेरे बाबा ला हाला हाला शिरा बाबा ना हिया 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 सियारा खा बाबा ना शियांतारा रा 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 बाबा बा शिया ला 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 बाबा ना हाला हाला कुराना पापा 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 पा शीरा बाबा 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 ना से रे 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 शिदारा बाबा पापा पा ना हाला हाला शेखेरे बाबा पापा पापा पा ना हाला 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 शियांकारा पापा 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 तुमच्या काळजान सान करात कित्याक तुमी जेन्ना तुमचो आवंडो घेता काळजान जेजूक दिनवासतात, जेजूक वाखाणटा, एक एक तुमच्या जिविताचे कोश्टांचो सुटावो जाता. ओतम्यांतल्यान आमी जेन्ना जेजूक वाखाणटा, देवाचे भाशेन जेन्ना आमी देवाक आर्गां दिता, एक एक प्रश्नांचो आमच्या जिवितान सुटावो जाता म्हूण भावार दवरात. शियारा बाबा 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 ना शेशेले रे कापा पापा कोरा बाबा ना शेशेले रे 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 सियारा बाबा 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 ना से ते रे काका का कोरा ना पापा पा ना शेशेले रे 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 उला बाबा पापा 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 शियारा बाबा बाबा जेन्ना आमी आर्गां दिता त्या पवित्र नांवांक देवाच्या आमी आर्गां दिता, तेज्या पवित्र नांवांक आमी आर्गां दिता, दिनवासता तेका सगले तेज्या बऱ्या करुणे पासत, सगले तेज्या बऱ्या मोगा पासत, ताच्या सगळ्या दोयाळाये पासत तेका आमी आर्गां दिता. शांतेचो राजा तो, शांतेचो कुंवर तो, तेका आमी आर्गां दिता हे शांते पासत. शिखारा बाबा 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 बा सियारा खा मामा 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 नान शेशेले रे 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 सियारा बाबा 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 पापा 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 सिखारा बाबा 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 पापा पा शीरा बाबा बाबा ना शेशेले रे ना काका 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 का शियांखारा बाबा पापा 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 सियारा रा 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 सेदेरे का मामा mama 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 ora baba baba baba. Thank you Jesus, thank you Jesus, holy is your name, O Lord. Thank you Jesus. Shikara baba baba bana hala, holy is your name, O Lord Jesus, you are holy. Shia raba baba baba kirana mama 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 kura papa 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 la hala hala siyankara baba papa papa na sheshele re re sidara baba 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 nan sheshele re na kaka kura na papa papa nan sheshele re 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 shira baba 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 Urana mama 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 siyankara papa papa na sheshele re 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 shiara baba baba papa 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 Sidara baba 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 na hala 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 siara baba baba nan sheshele re 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 siyankara baba 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 nan sheshele re 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 siadara baba 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 nan sheshele re re. Thank you Jesus. Shiara baba 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 ura mama 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 hantiaria sidara baba 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 Shira hala 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 शिकारा बाबा बा दोर एका बानपासांतल्यान देव तुका आतां सोडयता. शिखारा बाबा बाबा बानान से रे 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 शिया रिया 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 शियारा बाबा 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 बाना से ले रे 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 शिखारा बाबा 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 बानान से रे 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 हियारा बाबा बाबा नान से रे 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 शिखारा बाबा 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 नान सिदारा बाबा 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 ना से ले रे रे शिखारा बाबा 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 ना हाला हाला सियांकारा बाबा ना से ले रे 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 सिदारा पापा पापा नान से ले रे काका का कुराना पापा पापा ना से ले रे 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 शियाला रा 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 कुराना पापा पापा ना से ले रे 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 शियारा बाबा बाबा पापा 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 ना हाला हाला शे रे 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 सियारा बाबा 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 नान से ले रे ना काका कुराना पापा ना से ले रे 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 सीदारा बाबा पापा पापा ना हाला हाला. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you Jesus, praise you Jesus,
हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. कित्याक लागून आमी जिबेचे मागणे करतात? आतां तुमी कितें प्रे केलां तुमकां समजलां? जाणान तुमी मागीर कितें करतात तुमी नको तें? कोणाक तरी प्रश्न असो येता, आमी आतां कितें उलयलां आमकां समजोंक ना, सो कित्याक अशें करूंक जाय गो, अशें कितें आमकां प्रश्न येता? कोणें म्हणलें येता न्हू. आमी चिंता कितें प्रे जालो, कितें जालें, भाशा समजोंक ना, इंग्लीश न्हू, कोंकणी न्हू, कसली न्हू, ही अननोन लँग्वेज म्हणटा, नको आसलेली भास. करेक्ट न्हू? आमकां प्रश्न येना. आतां सगळीं जाणां प्रे करता, थोडीं जाणां कितें करपी, हांवें पयलीं केलां, दुसरो करता हांवेंनूय केलां, कितें तें नको. सपोज हांव करिना जाल्यार सायडीक आहा ती कितें म्हणटली, हें करिना मागणें, हेचें कितें तरी आसतलें प्रॉब्लम, मे बी कितें तरी हेवीनेस आसतलें, दॅट्स वाय तेका लागून एका मागणें नाका, सो कॉपी करुया आनी करया. सो जायते फावटी आमी नको आसतनाय दुसरो करता म्हूण आमीय करता. पूण सपोज आमी दुसऱ्यान करता तें करूंक तर आमी गेली सोजमणी नासतना, वॉट इफ सपोज दुसरो रॉंग करता जाल्यार आमी रॉंग केलें ना. करेक्ट न्हू? सो तेका लागून आमी कितें करच्या पयलीं आमकां जाणा जावपाक जाय आमी कित्याक करता आनी कितें करता. करेक्ट? आतां ही लँग्वेज आतां आमी ही अन्य भाशा म्हणटा. हिंदीन उतर हा अन्य भाशा, पूण कोंकणीन आमकां विचीत भास म्हणटा. विचीत म्हणजे कितें? वेगळेंच, सोजमना. करेक्ट? हें आनी कितें विचीत? पूण पवित्र पुस्तकार बरयलां, विचीत भास आमकां देवान एक देणें दिला. बसुया शिकोया. ओके. सो आतां जेन्ना आमी विचीत भासांनी जेन्ना मागणें केलें, आतां हांव कितें मागणें मागतालें तुमकां खबर आसा? तुमी जाणा हांवें कितें प्रे केलां? हांवूय नको. इवन हांवूय नको. तुमी मागणें कितें केलें तें तुमी जाणा? हांवूय नको तुमी कितें केलां तें. सो कोण नको? करेक्ट? आतां नको तें आमी कित्याक करूंक जाय? जायते फावटी प्रश्न ना हो? आनी ह्या संवसारान आयज हो प्रश्न व्हडलो प्रश्न जावन आहा लोकांक. जायत्या लोकांक, ज्या लोकांक देवाच्या उतराची समजणी आजून येवंक ना. आनी समजणी देवाच्या उतराची केन्ना येता? जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान जेन्ना देवाचें उतर वाचता जावं शिकता जावं टायम स्पेंड करता, पवित्र आत्मोच आमकां ह्या उतराची समजणी दिता. तेका लागून आयज ब्रदरीन म्हणलां न्हू, कान आहा तुमकां? फारिझेवांकूय कान नासले? तेवूय आयकताले न्हू जेजू कितें सांगता तो, पूण समजले जेजू कितें सांगता तें? ना. कित्याक लागून? कान नासले म्हूण? कित्याक ते सोजमोंक ना? कित्याक ते पवित्र आत्म्याचो सांगात तांकां नासलो? कित्याक ते कितें म्हणटाले तेंच्या भितर? आमी जें मानता करता तें सारकें. वो कोण येयला नाजारेताचो आतां? आपूण देव म्हणटा, आपूण पातकां बक्षिता म्हणटा. करेक्ट? कित्याक तांकां ती सोजमणी उतराची नासली. ज्या देवाचे पळय ते मानामेत सांबाळटाले, मोजेसाचे मानामेत सांबाळटाले, त्याच देवाची तांकां सारकी वळख नासली. कित्याक? ह्या मानामेतानूच कोण आसा? कोणाची येवपाची खबर जावं कोण? आतां आमी मातेवाच्या पुस्तकार कितें पळयलां? जेजून सगळे मानामेत म्हणटा आपणें सांबाळले. ही फुलफील द लॉ. करेक्ट? हे मानामेत दिल्ले पासून पळय हे कोणाक लागून दिल्ले? आमकां दिल्ले खरें, पूण सांबाळपाक काय आमकां दाखोवपाक की देवा मुखार आमी कितलीं खालती आहात ती. हे मानामेत तर दिवंक नासले आमकां. आमचो गुन्यांव केन्ना आमी गुन्यांव करता म्हणून केन्ना आमकां गमपाचें ना. पूण जेन्ना हे फारिझेव पासून जेन्ना हे मानामेत घेवन आसले, तांकां कितें दिसतालें? हे दोरीत जाल्यार आमी देवा मुखार सारके. जरी तर हो मानामेत कोण सांबाळिना तो पातकी. करेक्ट? पूण ते तेका लागून दिवंकूच नासले. पातकी सोयम भितर आसतना आमकां मानामेत सांबाळूंक जाता? ना. पूण तेंचे काळजाचे दोळे उक्ते नासले. काळजान ते कशे आसले? निबर म्हणजे जाणा तुमी? शीत रांदतात तुमी, शीत घोट तेन्ना कितें म्हणटात तुमी? निबर आहा, निबर म्हणजे कितें? घोट. पूण आमी घोट म्हणटा, निबर म्हणटा न्हू. सो हे भाशेन तेंचें काळीज निबर आसलें. तेका लागून तेंचे कान आसले पूण तांकां आयकोंक येनासलें. समजलें? कित्याक जेजून कितें म्हणलां? आपूण जीं उतरां उलयता ती कितें उतरां? जॉन 6:63 कितें म्हणलां तेणें? जी उतरां म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरता ती कितें? जिवीत आनी आत्मो. सो ही उतरां जी देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ती जिवीत आनी आत्मो. ह्या उतरांक समजता जाल्यार आमकां हे फिजिकल कानूच न्हय, आत्मीक कानूय आमकां जाय. सो जेन्ना आमी विचीत भास उलयल्या, विचीत भास आमी केल्या, कितें समजणी येयल्या, आमी नको आमी कित्याक करता. पूण उतरांतल्यान आमकां समजणी आसपाक जाय आमी हें
कित्याक करता दुसऱ्यांकूच सांगपाक न्हय पूण आमकांय जाणा जावपाक जाय करेक्ट न्हू आतां तुमकांय प्रश्न आहा हे कितें लँग्वेज जाल्यार कितें भाशा उलयला कांय समजोंक ना फकत मागणें जाला पूण ह्या मागण्याची पदवी कितली आसा पळय ती आमी हें देणें कोणाक आमकां हें आदल्या कोरारान पासून तांकां हें देणें विचीत भास उलोवपाचें दिवंक नासलें अशें आतां आमकां कशें येयलां ते भशेन तांकां नासलें पूण आयज आमी जेजू कितें म्हणटा बागी ती म्हणटा ब्लेसिड आर दोज हू हॅव नॉट सीन बट येट दे बिलीव कोण ती आतां पळोवंक नासलेली आहा ती जेजूक आमी सो बागी कोण आतां ब्लेसिड कोण आमी ओके कॅन वी गो मार्क 16 16 onwards okay can you go KJV please yeah start from 15 okay and he said unto them आपल्या शिसांक सांगता तो go you into all the world and preach the gospel to every creature he that believe and is baptized shall be saved but he that believe not shall be damned go down 17th verse and these signs shall follow them that believe in my name shall they cast out devil and they shall speak with new tongues okay we'll read this again and these signs shall follow them that believe कोण सोत मानता believe म्हणजे कितें कोण सोत मानता in my name they shall cast out devil they shall speak with new tongues can you read it in Konkani आनी ताणें तांकां सांगलें आख्ख्या संवसाराक वचात सगळे रोसणेक शुभ वर्तमान परगोटात भावार्थ दवरतीत आनी पवित्र स्नान घेतीत ती सोडवण जोडटली पूण भावार्थ दवरिना जातीत ती खास्तीचें फर्मोण घेतली next verse 16th verse 17 भावार्थ दवरतल्या सोवे ह्यो कुणा दिश्टी पडटल्यो कोणा सोवे कुणा दिश्टी पडटल्यो भावार्थ दवरतल्या कोणा सोवे भावार्थ भावार्थ तुम्ही सगळी भावार्थ ठेवता देवाच्या उतराचेर होय आसा तुमचो सो आतां भावार्थ तर आसा जाल्यार कसली खुणा आसतली समजले बेश्टोच भावार्थ रावना भावार्थ म्हणजे भावार्थ सांगता कितें येता खुणा आसतली सायन्स आसतली खुणा म्हणजे सायन्स आसतले खुणा आसतली बेश्टोच आमी आतां जेन्ना म्हणटा तुका देवाच्या उतराचेर भावार्था वय भावार्था जाल्यार भावार्थाचें सांगता कितें येतलें खुणा आसतली कसली ती खुणा वाच पळया भावार्थ दवरतीत आनी भावार्थ दवरतल्या सोवे ह्यो कुणा दिश्टी पडटल्यो म्हज्या नांवान देंवचार काडटली म्हज्या नांवान देंवचार काडटली आनी नव्यो भासो उलयतली जेजू कितें म्हणटा न्यू टांग्स नव्यो भासो उलयतली म्हणटा कोण ती आतां भावार्थी जी कोण भावार्थ ठेवता जी कोण विश्वास दवरता आतां तुमकां भावार्थ आसा देवाच्या उतराचेर सो आतां आमी जेन्ना नवी भास उलयता ही केन्ना उलयता आमी नवी भास जेन्ना आमकां भावार्थ आसा आनी जी कोण भावार्थ ठेवता ती देंवचार काडटली म्हणटा आनी नव्यो भासो उलयतले आनीक जायते आहा बट वी वील लर्न अबाउट द टंग्स ओनली टुडे दे शॅल टेक अप सर्पंट्स and if they drink any deadly thing it shall not hurt them they shall lay hands on the sick and the sick shall recover आता कितें म्हणलां हांगा 17वी ओळ आमकां कितें म्हणटा जी कोण भावार्थ ठेवता ती देंवचार काडटली जी कोण भावार्थ ठेवता ती नव्यो भासो उलयतली जी कोण भावार्थ ठेवता ती सोरपांक दे शॅल टेक अप सर्पंट्स सोरपांक उबारतले आनी इफ दे ड्रिंक एनी डेडली थिंग कितें विकाळ्ळें कितें तर ती खायत तांकां तें लागचें ना तांकां हर्ट जावचें ना आनी ती जेन्ना पिडेवंतांचेर हात दवरतली पिडेवंतां बरी जातली पयलीच सायन कितें म्हणलां देंवचार काडटली दुसरें कितें म्हणटा नव्यो भासो उलयतली नव्यो भासो सो जेन्ना पवित्र आत्म्यान जेन्ना आमी भरता जेन्ना जेजूच्या पवित्र आत्म्यान जेन्ना आमची मागणी जाता आमी जेन्ना बॅप्टायज जाता पवित्र आत्म्यान तेन्ना आमकां एक देणें येता पवित्र आत्म्यान सांगता कसलें देणें येता नवी भास उलोवपाचें आमकां देणें येता आमी पळोवया उतरांतल्यानूच आमी पळोवया आतां हें जें रेड हितून बरयलां म्हणजे कोण उलयता रेड हितून बरयलां म्हणजे कोण उलयता जेजू ही खबर कोण कोणाक सांगता जेजू आपल्या शिसांक सांगता जेन्ना जी कोण भावार्थ ठेवता ती नव्यो भासो उलयतली म्हणटा जी कोण भावार्थ ठेवता पळय ती ओके कॅन यू गो इन एक्स चॅप्टर 1 sorry 2:4 Acts chapter 2:4
start from 3. Okay, and there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Ghost, Holy Spirit, and began to speak with other tongues, and the Spirit gave them utterance. Okay, ही वोळ आमकां कितें म्हणटा कोंकणीन तूं वाच 3 and 4. आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो, त्यो फांटल्यो आनी तांचेर एकल्याचेर बसल्यो. ती सगळीं पवित्र आत्म्यान बोल्लीं आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो उलोवपाचो गूण घेवन ती वेगवेगळ्या भासांनी उलोवंक लागलीं. आत्म्यान तांकां दिल्लो गूण, आत्म्यान तांकां दिल्लो, पवित्र आत्म्यान तांकां कितें दिलें? गूण दिलो, आनी तो गूण कसलो? वेगवेगळ्या भासांनी उलोवपाचो. आतां जेजून कितें सांगलेलें? आपल्या शिसांक कितें सांगलेलें? मार्क चॅप्टरान आमी कितें पळयलां? मार्कूच्या आविश्वासान आमी कितें पळयलां? जी कोण म्हजेर भावार ठेवता ती नव्यो भासो उलयतली. आनी वो एक्स चॅप्टर आमी धर्मदुताचो इतिहासान आमी कितें पळयता? वो चॅप्टर केन्ना? जेजू मरोन, जेजू पुनर्जीवन जावन, जेजू आपल्या शिसां कडेन उलोवन आतां तो म्हणटा कितें? तुमी देसांतूच रावात. हें सगळें बरयलेलें हा, बट आय जस्ट एक्सप्लेन इन अ शॉर्ट थिंग. जेजू म्हणटा तुमी देसांत रावात जो मेरेन जी बापान जी भासावणी आपली सांगल्या, द प्रॉमीस ऑफ द फादर, देवाची जी भासावणी, बापायची आपणाची जी भासावणी जाल्या बगर तुमी शारांतल्यान भायर सरो नाका म्हणटा. म्हणजे कितें? आमकां आमची सवय, आमचे अस्तंगी आमकां कितेंच करपाक जायना. ताका लागून जेजू कितें म्हणटा? तुमी शारांतूच रावात. ती देवान जी भासावणी सांगल्या ती जायसर. आनी कसली ती भासावणी? तुमी पवित्र आत्मो आमचेर देंवून येवपाची, आपल्या शिसांचेर देंवून येवपाची. सो ह्या आविस्वरान आमी कितें पळयता? एक्स चॅप्टर 2 आमी कितें पळयता? सगळे जाण 120 लोक म्हणटा वयल्या कुडींत अपर रुमान एकठांय बसलेले आनी देवाक वखाणी दिताले, देवाक आर्गां दिताले. आर्गांची भेट. आमी आमच्या जिवितांत सदांच आर्गांची भेट आयज आमी शिकोंक ना? ब्रदर शिकयता आसतना आमचें कितें आसपाक जाय? आर्गांची भेट, दिनवासनेची भेट आमच्या देवाक आसूंक जाय. कित्याक? देव हेज्या फुडें आमचें बरें करपाचो ना. देवान आमचें ऑलरेडी जेजू उदेशी सगळें बरें केलां. सो आमकां देवाचे कृपेन देवान आमकां सगळें दिलां. वी आर सेव्ड बाय ग्रेस. आनी ह्या कृपेन आमी जी साल्वार जाल्या देवाचे कृपेन, ह्या कृपेन आमकां पळय कितें जाय हें सगळें देवान दिलां. कशें म्हणया? फॉर एग्जाम्पल, देवान आमकां सगळें दिलां. आतां देवान दिलां तें आमचे वटेन डायरेक्ट पडना. आमी भावार्थाच्या आत देवा मुखार व्हरोंक जाय. भावार्थान दिलां तें हांव घेतां. जरी तर हांव भावार्थान फुडें सरना. आनी भावार्थ म्हणजे कितें? दिसना तेजेर विस्वास स्वत मानपाचें. सो जे कृपेन देवान आमकां पळय कितें दिलां तें आतां खंय आसा? दिसना त्या हितून वाठारान हा, पूण तें दिलां. पूण जेन्ना हांव भावार्थान म्हजें पावल घालतां आनी भावार्थान म्हज्या हात, कृपा म्हणजे कितें? देवाचो दिवपाचो हात. भावार्थ म्हणजे कितें? भावार्थान हांव वचोन तें घेतां. समजलें? जरी तर आमी आतां घरान रांदलेलें हा, जेवण हा रांदलेलें, सगळें रांदलेलें हा. आतां जेवण रांदलेलें हा, सगळें किचनान रेडी हा. आतां म्हजें काम कितें? वचोन घेवपाचें. जरी तर हांव घेना, म्हज्यान म्हणूं येता जेवण ना, जेवण ना, जेवण ना, जेवण ना. जातलें म्हणपाक? आमी आमच्या घरान वयता जेवण आसतना जेवण ना, जेवण ना, भूक लागल्या म्हणटा. जरी तर हांव वचोन तर घेना भावार्थान रांदलां तें, जाल्यार हांव कशें उरतलें? उपाशी. बट ऑन दी अदर हँड दुसऱ्या वाटेन हांवें कंप्लेन करपाक जायना जेवण ना म्हूण. कित्याक? जेवण ऑलरेडी आसा. आतां म्हज्या हातीन पडोंक ना. कित्याक? हांवें वचोन तें घेवंक ना. समजलें? इट मिन्स वॉट? देवान आमकां दिलां, आमी भावार्थान तें घेवंक जाय. भावार्थान घेवपाक केन्ना फुडें सरतलीं? जेन्ना आमी स्वत मानतलीं देवान दिलां म्हूण. समजता? आतां मनशाचो सैम कसलो आहा? आमचो संवसारी सैम कसलो? म्हाका जो मेरेन दिसना हांव स्वत मानिना. म्हाका जो मेरेन हातीन मेळोंक ना हांव थँक्यू म्हणना. करेक्ट? आमचो बिहेवियर कसलो आहा? तूं म्हाका पयलें दी, देन आय वील से थँक्यू. करेक्ट न्हू? बट देवाचो सिस्टम आमचो तसो ना. ताका लागून भावार्थाची आमकां गरज. आनी आयज आमी हिब्रू 11:6 पळयलेलो, भावार्थ नासतना आमी देवाक मानवलेली जायना. आयकोंक ना तुमी सकाळच्या टिचिंगान? कितें शिकयलां आमकां ब्रदरीन? वास्को मामान कितें शिकयलां? भावार्थ नासतना आमी देवाक मानवलेली जायना. सो भावार्थ नासतना आमी देवान कितें दिलां तें घेवपाक आमकां जावचें ना. जरी तर भावार्थ ना, म्हज्यान कंप्लेन करूंक जायना देवान म्हाका दिवंक ना म्हूण. समजता? हे जिबेचे देणे, विचित भासांनी उलोवपाचे देणे पासून आमी
भावार्थान सोत मानता आनी त्या भावार्थान हें तोंड आमचें आमी उक्तें करता. समजलें? म्हज्यान आतां हांव अशें रावता आनी म्हणटा देवाक येवनी आनी म्हजें तोंड उक्तें करून उतरां उलोवनी. ना ना, जेन्ना म्हाका भावार्थ आसा, भावार्थान हांव हें म्हजें तोंड उक्तें करून तें देणें जें दिलां तें घेता आनी हांव उलोवंक कॉमेस करता. आनी कितें म्हणलां हांगासर, एंड दे वर ऑल फिल्ड विथ द होली स्पिरीट एंड बिगेन टू स्पीक विथ अदर टंग्स एज द स्पिरीट गेव देम अटरन्स. म्हणजे कितें, पवित्र आत्मो जेन्ना पयलें कितें जाल्यार दे बिगेन टू स्पीक, ते विचित भासांनी दुसऱ्या दुसऱ्या भासांनी ते उलोवंक लागले आनी पवित्र आत्मो तांकां उतरां दीत रावलो. समजलें? पूण भावार्थान तेंचें तोंड पयलें उक्तें जालें. ते भाशेन जेन्ना आमी जेन्ना देवाचें उतर शिकता, हें जावन आसा आमकां एक प्रूफ कसो. समजलें? हें उतर आमी कित्याक शिकोवंक जाय? ह्या उतरा प्रमाणे आमकां देव शिकयता, आमकां एक समजणी दिता आमी कशें चलपाक जाय. नाल्यार आमचे तकले उद्देश आमी जाय ते चिंतना घडयना. म्हाका दिसता अशी दिसता गजाल ती, आनी कोण म्हणटलें ना 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 तशें न्हू, म्हाका अशें दिसता. आनी म्हणटा आसतलो वो बाब ना ना तशें न्हय तें, हांव सांगता ते भाशेन. आनी कोण उठ्ठले म्हणटले ना आमकां तसल्यो खबरो नाका, आमकां कसल्यो जाय, कितें सोत बरयलेलें आसा पळय त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आमी चलोवंक जाय. आमकां हेज्यो खबरो तेज्यो खबरो नाका. कोण सांगता तें आयकलें, उतरान तर तें आमी मानून घेतलें, उतरान तर आमकां तें पुरो ना, आमी तें रिजेक्ट केलें. कित्याक 10 लोक 10 गजाली उलयतलो. करेक्ट? आमी त्यो सगल्यो सोत म्हणून आपणान करूंक जायना. आमकां कितें जाय? आमकां प्रूफ जाय देवाच्या उतरान तें बरयलेलें आसा वो ना तें म्हूण. समजता? सो जेन्ना जेजून आमकां मार्क चॅप्टरान कितें सांगलां, तुमी जी कोण भावार्थी आसा, तुमी कितें करतलीं? दोज हू बिलीव दे शॅल स्पीक इन न्यू टंग्स. जी कोण सोत मानता ती नव्या भासांनी ती उलयतली म्हणटा. हांगासर जेन्ना पळयत आत्मो शिसांचेर देंवून येता 120 लोकांचेर, कितल्या 120 सगळीं जाणां म्हणटा एका एकवटान, कितें म्हणटा ते इन युनिटी, एका एकवटान म्हणटा ती सगळीं मागणें करी. एंड दे वर ऑल फिल्ड विथ द होली घोस्ट एंड बिगेन टू स्पीक विथ अदर टंग्स. दुसऱ्या दुसऱ्या भासांनी ते उलोवंक लागले म्हणटा आनी पवित्र आत्मो तांकां उतरां दीत रावलो. आयज आमी भावार्थान जेन्ना आमचें तोंड उक्तें करता, जिबेचें मागणें करता, तेन्ना आमकां कितें जाता? आमी देवा कडेन उलयता म्हणटा. प्रूफ खंय आसा? प्रूफ खंय आसा? खंय आसा? बरयलेलें आसा न्हय, हांगा बरोवंक ना. पूण आमी या आतां दुसऱ्या चॅप्टरान या. हांगा सोजमलें जेन्ना शिसांचेर पवित्र आत्मो देंवून आयलो, एविडन्स आमकां कितें मेवता? शीस दुसऱ्या भासांनी उलोवंक लागले. जेन्ना आमचेर पवित्र आत्मो देंवून आयला, जेन्ना आमची मागणी जाता पवित्र आत्म्या उद्देशी, आमी जेन्ना आमचो जेन्ना बावतीम जाता पवित्र आत्म्याचो जेन्ना आमचेर बॅप्टिजम जाता, वेन वी आर बॅप्टायज्ड इन द होली स्पिरीट, एविडन्स आमचो कितें? आमी दुसऱ्या भासांनी उलोवंक लागता. ओके, कॅन यू गो 1 Corinthians chapter 14? समजलें? आतां आमी जेन्ना आतां कोणी म्हणटा जिबेचे मागणें उलया, जिबेचे मागणें करा, आमी बेश्टीच करूंक वयतलीं आमकां खबर नासतना? घोडे करीत, कोणी आमकां म्हणत ना जिबेचे मागणें केलें हे बेनिफीट आहा, ते बेनिफीट आसा, खरेंच आसा. आमच्या फायद्याक ते ही भास आमकां कित्याक दिल्या? आमच्या फायद्याक दिल्या. पूण कितें आमकां उतरांतल्यान जाणा जावपाक नाका? आमी शिकोवंक नाका? खंय बरयलें तें आमकां प्रूफ आसूंक नाका? आनी खरेंच देवाचें उतर जावन आसा एक देवाची शक्ती. गॉड्स वर्ड इज इटसेल्फ इज अ पावर. जेन्ना हे उतर आमी वाचता, शिकता, आमकां एक पदवी आमकां भितरल्यान एक आमच्या हाव टू से आमच्या भितरल्यान आमकां एक देवाचें उतर आमी वाचता खरें, पूण तें उतर जेन्ना आमी भावार्थान वाचता, पवित्र आत्म्याच्या सांगातान वाचता, हें उतर आमकां भितरल्यान एक बदलणी हाडटा आमच्या जिवितान. समजता? मे बी आदी हांव एके भाशेचो मनीस आसत, पूण आयज हें उतर जेन्ना आमी शिकोवंक लागता, आमची नवसरणी जाता, आमचें मन बदलता, आमचे बिलीफ चेंज जातात. आमी घडये आदी कितें दुसरें मानतालीं, कितें उतरां ना तें मानतालीं, मे बी संवसाराचे चाली प्रमाणे आमी जियेतालीं. पूण जेन्ना हें स्वत आमकां जेन्ना गमन येता तेन्ना आमची जिविताची चाल कोणा भाशेन जाता? देवाच्या उतरा भाशेन जाता. आतां हांगा कितें बरयलां? सेकंड वर्स वी गो. फॉर ही दॅट स्पीक इन एन unknown tongue speak not unto men but unto God, for no man understand him. हांगा कितें बरयलां देवाचें उतर? जेन्ना आमी अन्य भाशांनी म्हणटा, अननोन टांग्सान जेन्ना विचित भासान जेन्ना आमी उलयता, आमी मनशा कडेन उलयना, पूण आमी आतां कोणा कडेन उलयता? देवा कडेन. सुरवातेक तुमकां प्रश्न कितें विचारलेलो? तुमी आतां मागणें केलां खरें?
आतां तुमी जाणा तुमी कितें मागणें केलां तें नको म्हणलें तुमी ओके हांवें तुमच्या बरोबर मागणें केलें सो हांवें तुमकां विचारलें हांवें कितें मागणें केलें तुमी जाणा तुमी कितें सांगलें नको म्हणून सांगलें करेक्ट न्हू आतां तुमी नको आमी नको आतां हांगा कितें बरयलां आमी कितें पळय विचित भासांनी जेन्ना आमी मागणें करता आमी कोणा कडेन उलयता देवा कडेन उतर कितें म्हणटा नो मॅन अंडरस्टँड हीम मनशाक ही भास समजोंक येना ही भासूच अशी आसा ही टांग अशी आसा की दुसऱ्याक ही समजोंक येना अंडरस्टँड कॅन यू रीड इट इन कोंकणी जी कोण विचित्र भासांनी जी कोण विचित भासांनी उलयता ती देवा कडेन उलयता ती देवा कडेन उलयता उलयता कोणा कडेन उलयता देवा कडेन. देवा कडेन सो जेन्ना आमी विचित भासांनी उलयता कोणी आमकां येतालो कितें उलयता हें बंद कर तेन्ना आमी कितें जाणा जावंक जाय दुसरो कितें सांगता तें आमी कन्सिडर करूंक जाय काय आमी देवाचें उतर कितें सांगता तें कन्सिडर करूंक जाय उतर कितें म्हणटा ती कोणा कडेन उलयता देवा कडेन उलयता जी कोण विचित भासांनी उलयता ती कोणा कडेन उलयता देवा कडेन उलयता सो जेन्ना आमी विचित भासांनी तुमी उलयता हांव उलयता आमी कोणा कडेन उलयतालीं देवा कडेन उलयतालीं ही भाशा कोणाची देवाची कित्याक ही मनशाक सजमोंक येना आनी हें देणें कोणाक फावो केलां हें देणें कोणाक फावो केलां भावार्थ्यांक जेजून कितें म्हणलां जी कोण भावार्थ ठेवता ती विचित भासांनी नव्या भासांनी ती उलयतली हें देणें कोणाक भावार्थ्यांक जी कोण जेजूक सोत मानता जी कोण जेजूचेर पाती येता तांकां हें देणें फावो जालां एक्स चॅप्टरान आमी कितें पळयलां वेन दे वर ऑल प्रेयींग इन द अपर रूम वॉट हॅपन द रूम फिल्ड वीथ द सावंड लायक अ रशिंग मायटी विंड एंड दे वर ऑल फिल्ड वीथ द होली स्पिरीट ते सगळे पवित्र आत्म्यान भरले म्हणटा आनी ते पवित्र आत्म्यान भरोन कितें केलें तेंच्यांनी दुसऱ्या भासांनी ते उलोवंक लागले सो जेन्ना पवित्र आत्मो देवान येता तेन्ना कितें जाता भावार्थी विचित भासांनी उलोवंक लागता कित्याक हें पवित्र आत्म्याचें आमकां देणें समजलें हें आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें हें देणें जेन्ना आमी उजार करता दीस आनी रात जेन्ना आमी हें मागणें करता आमी कोणा कडेन उलयता मनशा कडेन न्हय पूण देवा कडेन जी कोण विचित भासांनी उलयता ती कोणा कडेन उलयता वाच सिस्टर देवा कडेन कंटिन्यू द वर्स जी कोण विचित्र भासांनी उलयतात ती देवा कडेन उलयतात मनशा कडेन न्हय कित्याक कोण तांकां समजनात तर ती आत्म्या उद्देशी गुडार्थ स्वतांची खबर करतात ती आत्म्या उद्देशी गुडार्थ स्वतांची खबर करतात आनी बिफोर दॅट यू रीड तर ती आत्म्या उद्देशी गुडार्थ स्वतांची What is the meaning of that? गुदाट गुपित सिक्रेट गुपित गुड ओके वाच पुरत्यान वाच गुडार्थ स्वताची खबर करतात सो मिस्ट्री वय गुटाची एक गूट आसता मिस्ट्री समजलें आतां कितें जाता आत्म्यान गूट उक्तें जाता कोणाक जाता आमच्या आत्म्यान जाता समजलें सो जेन्ना ही विचित भास आमी उलयता आमी मनशा कडेन उलयना कित्याक मनशाक हें कांय समजो येना पूण जेन्ना आमी ही भास उलयता जेन्ना हें देणें आमी जेन्ना उजार करता तेन्ना ह्या उजार करपाच्या टायमार जायते गूट आमच्या आत्म्यान उक्ते जाता समजलें देवाचें उतर कितें जावन आसा एक गूट आसता तितून एक मिस्ट्रीज आसता हिडन सिक्रेट आसता गुपीत मिस्ट्रीज समजलें गुपीत गूट आसता समजलें न्हू हिडन सिक्रेट्स आसता तितून देवाचें उतर म्हणजे एक प्रिवियस डे वी वर स्टडींग ट्रेजर बॉक्स वे यू फायंड ट्रेजर्स इनसायड व्हॅल्युएबल तितून तुजे जिविताचे गूट तुका जाय ते गूट तितून उक्ते जाता आमच्या जिवितान आमकां संवसारान दिसता तितलोच आमचो संवसार न्हय आमकां कितें दिसता हें सगळें दिसता तितलोच आमचो संवसार हें म्हज्या जिवितान आयज अशें घडलां सो हितून हें तर बरें जालें जाल्यार बरें जालें आनी जायना जाल्यार म्हजो संवसार काबार जायते फावटी आमकां अशें दिसना परिस्थिती आमच्या जिवितान जे भशेन येता त्या प्रमाणे आमी निर्णय घेता आतां म्हज्या जिविताचो कांय उपयोग ना कोणें सांगलां आमीच म्हणना आमकां जाय ते भशेन जायना जाल्यार आमी कितें म्हणटा म्हज्या जिविताक कांय अर्थ ना म्हणला म्हणोंक ना तुमी सारकें सांगात म्हाका सांगनाका देवाक तरी सांगात सारकें हें येता न्हू आमकां म्हणपाक जरी तर आमकां जाय ते भशेन जायना जाल्यार आमी कितें म्हणटा म्हज्या जिविताचो कांय फायदो ना कांय अर्थ ना कांय उपेगूच ना हांव आसलें नासलें कोणाक कांय फरकूच पडना
वय ना आमी फरक कोणा कडल्यान सोदता संवसारी लोकां कडल्यान करेक्ट न्हू पूण देव कितें म्हणटा सासणाच्या सासणाक म्हणटा आपूण तुजो मोग करता आपणें तुका रोचला म्हणटा तुज्या आवयच्या कुसव्यान येवच्या पयले सान तुका आपूण वळखता म्हणटा वय ना आपणें तुका मागला म्हणटा हे देवाचो गूट आमकां कितें सांगता देवाचें उतर आमकां कितें सांगता की आमी आमच्या आवयच्या कुसव्यान येवच्या पयले सान म्हणटा देव आमकां जाणा आनी आमी कितें म्हणटा आमकां कोण बरो करिना कोण आमकां जाप दिना म्हजी घरचीं म्हाका लेखिना जायना आमकां जायते फावटी निराशे आमचें जिवीत जालां केन्ना आमची घरचीं आमकां लेखिना आमकां कोण रेस्पेद दिना आमी संवसारान रेस्पेद सोदूंक भोंवतात वय ना आनी दिना जाल्यार मागीर आमी कितें करेक्ट न्हू आमकां संवसारान रेस्पेद मान सोदपाची गरज ना जेन्ना आमी ह्या उतरार चलता कितें पळय आमच्या जिविताक फावो तें सगळें म्हणटा आमच्या फाटल्यान येतलें काल आय थिंक शी हॅड टेकन द स्क्रिप्चर मॅथ्यू 6:33 सीक यू फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड स्वर्गीचें राज पयलीं सोदात देवाचें उतर पयलीं आमी सोदूंक जाय आनी हेर आमकां कितें जाय तें सगळें आमच्या फाटल्यान येतलें पूण आमी पयलीं कितें वयता जाय तें सोदूंक धांवता करेक्ट न्हू आमकां कितें जाय तें पयलीं सोदया आनी टायम मागीर आसा जिवितान उरली जाल्यार मागीर या देवाक सोदूंक वय ना आमी कितें म्हणटा ना आमकां जाय तें आजून जावं ना कितें अचीव करूंक जाय तें अचीव करूंक ना कितें कितें मेळोवन घेवंक जाय तें आजून मेळोंक ना आनी तुमी म्हणटा देव सोदा आमकां टायम ना वर्सां वयता आमची वय ना वय आमचें काबार जाता सारकें पूण देवाचें उतर म्हणटा कितें आमकां देवान सगलें दिलां पूण जेन्ना आमी देवाक वाखाणणी आर्गांची भेट दितली जें दिलां आनी तें आत्मीक वाठारान आसा तें आमकां दिसता तितून येवपाक वेळ लागचो ना समजता आमच्या जिवितान तर आयज निराशीपण आमकां दिश्टी पडटा उणेपण आमकां दिश्टी पडटा रिजन आमीच वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट वाय वी आर स्पिकींग द फॅक्ट आमी दिसता त्यो वस्तू उलयता पूण देव आमकां दिसता तें उलोवंक लायला देव म्हणटा आत्मीक वाठारान गॉड हॅज ब्लेस्ड अस वीथ एवरी स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स in heavenly places in Christ Jesus every spiritual blessing म्हणटा दर एक बेसांव देवान आमकां दिलां पूण आमकां कित्याक दिसना कित्याक आमी बेसांवां सोडटा उतर सोडटा आनी दिसता तें उलोवंक आयज म्हाका अशें जालें काल म्हाका तशें जालें म्हज्या बिजनसान म्हाका लॉस जाला हांव म्हणटा लॉसाचें आमी कित्याक उलोवंक जाय देवान आमकां खंय तरी लॉस केला जेजू म्हणटा खुर्सार गरीब जालो आमकां गिरेस्तकाय दिवपा पासत वय ना आतां तो तर गरीब जालो आमच्या पासत जाल्यार आमकां न्ही हें लॉस उतर लागता केन्ना उलोवंक जाता आतां सकाळीं आनी एक स्क्रिप्चर आमी घेतला जिवीत आनी मरण खंय आसा जिबेर आहा सो जेन्ना हांव लॉसाची खबर करतलें कितें जातलें लॉसूच जातलें आनी मागीर आमी देवाक म्हणटलें तुका चुरचुरें ना म्हजे हे प्रॉब्लम आहा म्हजे हे प्रश्न आहा कितले फावटी तुका प्रॉब्लम्स म्हजे घातले तरी तूं म्हजे प्रॉब्लम्स मानून घेना तूं म्हाका पळयना तूं म्हाका आयकना ही आमची दिसपट्टी जिवितान आमच्या कंप्लेनी आसता कित्याक आमकां उतराची समजणी येवंक ना आमकां उतराची समजणी येवंक ना आमकां जिवितान हे आमच्या फिजिकल दोळ्यांनी आमकां जायते प्रॉब्लम दिसता पूण दिसता तरी पासून जाल्यार आमी दिसता तें उलोवप ना पूण आमी उलोवंक जाय दिसना तें आनी जरी तर दिसता तें उलोवंक तर आमची जीप कंट्रोल जायना कितें करया कितें दिसता तें उलोवया नाका कितें देणें दिलां पळय तें उलोवया जेन्ना हें देणें दिलां तें आमी दीस आनी रात जेन्ना उलयतलीं आमकां जेन्ना कोणूय मेवलो जरी तर आमकां देवाचें उतर त्या मनशा कडेन उलोवंक जायना दुसरें उलोवया नाका समजता कित्याक आमचें जिवीत थोल्लेलें आहा आमच्याच उतरांचेर सो देवान आमी हेर ते आमी गजाली उलोवंक नाका म्हूण देवान आमकां हें देणें दिलां कित्याक हें देणें जेन्ना आमी उजार करता आमकां ह्या देण्यांतल्यान फायदो आहा वी वील लर्न अबाउट इट सी फॉर ही दॅट स्पीक इन एन अननोन टंग स्पीक नॉट अन टू मेन बट अन टू गॉड कोणाक नाका देवा कडेन उलोवंक सगल्यांक आमकां जाय पूण देव आमकां आमचे ह्या रेग्युलर लँग्वेजी परस ह्या लँग्वेजीन आमकां देव गूट उक्तें करता कितें म्हणलें तें गूट वाच पळया ती सेम वर्ल्ड रीड सेकंड वर्स ओनली ताचेच वरवीं तुमकां 14:2 पूण जीं कोण देवाचो संदेश दितात जीं कोण विचित्र भासांनी उलयतात तीं देवा कडेन उलयतात मनशाक विचित्र भासांनी उलयता तीं देवा कडेन उलयता मनशा कडेन न्हय कित्याक कोण तांकां समजोना तर ती आत्म्या उदेशी गुदार्थ स्वतांची
खबर खबर करता. आमी जेन्ना विचित भासांनी उलयता आमी गुपीत गुदात स्वताची खबर करता. आमी जेन्ना विचित भासांनी उलयता तेन्ना आमकां मिस्ट्रीज म्हणला गूट उक्तें जाता आनी आमकां ह्या गुटाची गरज. आमचें जिवीत दिसता तेजेर न्हय. इन 1 Corinthians 2:14 आमकां 2 Corinthians 4:18 आमकां म्हणटा, कॅन यू गो दॅट? आमी दिसता तेजेर न्हय पूण दिसता ते घोडे बरीचे म्हणटा आनी दिसना ते सासणीक. आय थिंक इट्स 2 Corinthians 4:18. वाच. म्हणटोच दोळ्यांक दिश्टी पडटात दोळ्यांक दिसती पडटा तसल्या वस्तूंचेर आमी आमचे ध्यान मन लायना. से इट अगेन. म्हणटोच दोळ्यांक दिसती पडटा तसल्या वस्तूंचेर आमी आमचे ध्यान मन लायना. पूण कित्याचेर ध्यान मन लायना? दोळ्यांक दिसती पडटा त्या वस्तूंचेर आमी ध्यान मन लायना. आतां दिसती कितें पडटा आमकां? सगल्या संवसारान कितें दिसती पडटा आमकां? संवसार म्हणजे कितें? झाडां पेडां तेजी खबर करता काय? सांगात. झाडां पेडांची खबर ही उदकाची दर्याची खबर कितें तें दिसती पडटा तें म्हणटा. आमच्या जिविताचे जे आमकां कितें प्रश्न जाता आमचें जिवीत कितें दिसती पडटा, जे प्रॉब्लम्स आमकां दिसती पडटा, जे उणेपण आमकां दिसती पडटा ना तें आमकां दिसती पडटा तेजी खबर म्हणटा कितें आमी करिना. कित्याक दिसती पडटा त्यो वस्तू कितें थोडे घोडे बरीच्यो म्हणटा. रीड द नेक्स्ट लायन. पूण दिश्टी पडना तसल्या वस्तूंचेर दिश्टी पडटात त्यो वस्तू थोडोच वेळ उरतात पूण दिश्टी पडना त्यो सासणाक तोखतात. सगळ्यांनी आयकलें? दिसती पडटा त्यो वस्तू थोड्याच वेळाच्यो म्हणटा आनी दिसती पडना त्यो सासणाक तोखता म्हणटा. समजलें? कॅन गो बॅक टू 1 Corinthians 14. ओके. दिसती पडटा त्यो वस्तू म्हणटा थोड्या टायमाच्यो. सो जेन्ना प्रश्न दिसती पडटा, कोश्ट आमकां दिसती पडटा तेन्ना आमी त्या वस्तूंचें उलोवप करप ना. कित्याक ते थोड्या घोडे बरीचें. तेका लागून आमी कितें उलोवंक जाय? दिसना पळय त्यो वस्तू उलोवंक जाय. जरी तर म्हज्या जिवितान म्हाका कसले कोश्ट आहा आमी कोश्टाचें उलोवंक जायना पूण आमी उलोवंक जाय देवाचें उतर. कित्याक देवाचें उतर जावन आसा सासणांक तोखता तसलें. देवाचें उतर कितें म्हणटा? काल पोरच्या ऑन मंडे वी हॅव लर्नड अबाउट इट. देवाचें उतर म्हणटा जेजूस आमकां म्हणटा तुजे कोश्ट आपणाक दी. जे कोश्ट म्हाका दिसती पडटा आमकां दिसती पडटा जेजू म्हणटा आपणाक दी आनी हांव तुमकां समाधान करतलो, हांव तुमकां शांती दितलो, हांव तुमकां विसव दितलो म्हणटा. तुमचे त्रास आमकां दी. पूण आमचो बिहेवियर कितें? आमी उठ्ठा बसता कितें उलयता? त्रास जाता ते, कोश्ट जाता ते, प्रॉब्लम्स जाता ते. वय ना आमचें कितें? आमचें उलोवप कितें? जें आमकां पळय दिसती पडटा आमी मास्टर तितून सारकी एक्टीव. आमकां फर्स्ट प्रायज मेळपाक फावो कितें दिसती पडटा तें उलोवंक. वय ना थोडी तूं वय म्हणटा सिस्टर. सगलीं म्हणनान. सगलीं म्हणटा नाका तें आनी आमकां सांगनाका कित्याक आमकां दिसती पडटा तें उलोवंक तूं नाका म्हणत आमकां आनी उलोवंक टॉपीक ना. वय ना. जरी तर आमी म्हणटा दिसती पडटा तें उलोवप ना जाल्यार आमकां आनीक टॉपिक्स ना उलोवंक. फ्रेंडाचो फोन येयलो कितें सांगतली? आनी कोणें भायर सावन फोन मारलो चेडवान कितें सांगतली? दिसती पडटा तें खबर सांगोंक नाका. सो तूं आनी म्हणटा दिसती पडटा तें उलोवप ना. करेक्ट? जायना आमकां. कित्याक आमी ट्रेन जाल्या सारकी मास्टर जाल्यार कितें करपाक? दिसता तें सगलें उलोवपाक. पूण दिसता तें आमी उलोवप ना. आमी कितें उलोवंक जाय? जें दिसती पडना तें आमी उलोवंक जाय. आतां हांगासर कितें बरयलां? फॉर ही दॅट स्पीक इन एन अननोन टंग स्पीक नॉट अनटू मेन बट अनटू गॉड फॉर नो मॅन अंडरस्टँड हिम हाव बीट इन द स्पिरीट ही स्पीक मिस्ट्रीज. हे गूट आमकां दिसती पडटा? दिसती पडटा गूट आमकां? ना. पूण हे गूट कशें उक्तें जातले? जेन्ना आमी विचित भासांनी जेन्ना आमी देवा कडेन उलयतलीं तेन्ना आमच्या आत्म्यान हे गूट सगळे उक्तें जाता. गो टू द नेक्स्ट वर्स. Go to the 4th verse. Now, he that speak in an unknown tongue edifies himself, but he that prophesied edifies the church. आता आमी खंयचे भाशे आतां खंयचे भाशेची खबर शिकता? विचित भाशेनी आमी उलयता पळय ती. फर्स्ट लायन आमकां कितें म्हणटा? फोर्थान ही दॅट स्पीक इन एन अननोन टंग एडिफायज हिमसेल्फ.
आमी जेन्ना विचित भासांनी उलयता आमी कोणाक बिल्डअप करता, कोणाक आमी कोंकणीन वाच पळय सिस्टर, डिफिकल्ट टू गेट द वर्ड्स इन कोंकणी. विचित्र भासो उलयतात ती आपूण भावार्थांत गोट जातात. विचित भासांनी उलयता ती कितें जाता, भावार्थांत भावार्थान गोड जाता. आतां दिश्टी पडना त्या वस्तूंचेर विश्वास करतलो जाल्यार कितें जाय, आतां भावार्थ गोड करतलो जाल्यार कितें जाय, विचित्र भास उलोवंक नाका. जी कोण विचित भासांनी उलयता ती कितें करता म्हणटा, भावार्थ आपलो भावार्थ गोड करता. करतात. आतां जायते फावटी आमच्या जिवितान आमचो सेटअप कसो आसता आमच्या लायफान एज अ फॅमिली, रायट. हजबंड आमची फॅमिली कशी आसता, घोव बायल भुरगीं, आमची भयणी भाव, करेक्ट. सगल्यांच्या घरांनी फॅमिली आसता, येस ओ नो. आनी फॅमिली आसता थिंगा सारको मोग न्हू भरोन वता. आवय कोण झोगडी हूय हां, वीच इज फॅक्ट. हे फॅक्ट जावन आसा, जायना झोगडी. कोण सारको खुशाल आहा फॅमिलीन, सगल्यां कडेन रिलेशनान सारको बेस्ट परफेक्ट आहा, कोण आहात आमी. हां, 2 आयदनां आहा थिंगा वाचता न्हू, करेक्ट. आनी ज्या जाग्यार कोण ना, घोव बायलां पासून आहा जाल्यार तेंचेय पेटाच, पेटना. पेट नाल्यार म्हाका विचारात तुमी, हांव सांगता. प्रेज गॉड. सो जेन्ना फॅमिली आहा घरान, टेव बँड ड्रम कितें तरी वाजता, वाजना तुमगेर वाजता ना, विचारता फाटल्यान. सो जेन्ना आमी फॅमिलीन आसता, दोगां आसूं तिगां आसूं कोणीय आसूं घरान जातात, त्या टायमार आमी कितें करचें, देवाचें उतर कितें करचें सांगा. कितें करपाचें पडटलें आमी, थांगसान प्रे करचें. ही म्हणटली गेल्या सारकी, ही आनी कितें करता, झगडो ना पूण आनी हें कितें दुसरेंच उलयता. हां, प्रेज गॉड. सो जेन्ना देवान आमकां इतलें सोबीत देणें दिलां, कसलें तें, विचित भासांनी उलोवपाचें. जेन्ना आमी विचित भासांनी उलयता आमचेर, आतां जेन्ना दोगां मनशाची केस्तांवां जाता आनी एकलो सारकोच तर हायपर जाता, एकलो सारको रागार जाता, सारको रागान सारको कितें म्हणटा तें शिजता, करेक्ट, रागान. आतां दुसरोय तर शिजत कितें जातलें, वाडटलें. पूण एकलो तर आतां शिजता, दुसरो तर देवाच्या उतरान आहा, देवाच्या उतराची जाणवाय आहा, ते मनीस तो दीस आनी रात जिबेचें मागणें करता. ह्या उतरांतल्यान तेच्या काळजाक कितें आसता, पीस, शांतेन बरोन आसता, एक कामनस आसता, एक ठहराव कहो आसता. सोच मोले झगडोंक फुडें सरोना, कित्याक आमचे पदवेन ना. ही पदवी आमच्या वस्तूंकी जायना म्हूण देवान आमकां सुपर नॅचरल पदवी दिल्या. ती कशी आमच्या भितरल्यान बिल्डअप जावन येता, कशी आमच्या भितरल्यान एडिफाय जावन येता, जेन्ना आमी विचित भासांनी उलयतात दीस आनी रात. हांव म्हणना तुमी वसात आनी व्हडल्यान मायकार बा उलयात, हांव तें सांगना. तुमी उलयात सॉफ्ट मनान म्हणजे तोंड उक्तें करून उलया, जे दुसऱ्याक त्रास जावपाक जायना. सो आतां आमी खंयतरी बसलां, तूं बसोन उलोवंक जाता. जेन्ना आमी घरान जेन्ना कितें काम करता उलोवंक जाता, करेक्ट. बसीन ट्रॅवल जाता उलोवंक जाता, आनी खंय बायकाचेर गाडयेन वयता आमी उलोवंक जाता, दुसऱ्याक त्रास दिनासतना. पूण जेन्ना आमी ह्या विचित भासांनी उलयत रावतलीं तेन्ना कितें जाता, वी एडिफाय. ही दॅट स्पीक इन एन अननोन टंग एडिफाय हिमसेल्फ. आमी आमकां बिल्डअप करता, आमच्या भावार्थान आमी गोड जाता. वाच पळया तें परत्यान, व्हडल्यान वाच सिस्टर. पळया भावार्थान कशीं गोड जातात ती. सगल्यांक म्हणटा भावार्थ जाय, वय ना. एक खडपाक तर उठ आनी दोरयान वचोन पड म्हणटलो जाल्यार कितें जाय, भावार्थ जाय. एका झाडाक देवान जेन्ना एका झाडाक, अंजिराचें झाड, सिकेमोर ट्री, एका झाडाक म्हणूंक जाय उठ आनी दोरयान वचोन पड, कितें जाय, भावार्थ जाय. सारकें. कोणाक बरें पासून हिलींग करूंक वयतलो जाल्यार कितें जाय, भावार्थ जाय. कितें मेलेल्यांतल्यांक जिवन करतलो जाल्यार कितें जाय, भावार्थ जाय. एवरी प्लेसीस जो एका जाग्याचेर जेजून कितें पळयलां, तुज्या भावार्थान तुका बरें केलें. तुका भावार्थ आसा, हांव म्हज्यान तुका हें करूंक जाता म्हूण
जेन्ना मनीस वय म्हणटा तुज्या भावार्थान तुका बरें केलें म्हणटा खंयचोरूच जेजू म्हणना की तूं रडलो म्हूण तूं बरो जालो तुवें मागलें म्हूण तूं बरो जालो तुवें व्हडल्यान बोब मारली म्हूण तूं बरो जालो कोण ताका एकलो कुड्डो दाविदाच्या पुता म्हूण उलो करी पळोवंक ना कुड्डो ताका दाविदाच्या पुता सन ऑफ डेवीड हॅव मसी ऑन अस सन ऑफ डेवीड हॅव मसी ऑन अस आतां तो कितें करी व्हडल्यान ताका उलो मारी पूण तो व्हडल्या ताळ्यान उलो मारी म्हूण तो बरो जालो जेजू कितें म्हणटा ताका तुका भावार्थ आसा हांव तुका हें करूंक शकता म्हूण तूं म्हाका तुज्या मन आतां तेज्या मनान कसलो हांवडो आसलो दाविदाच्या पुतान म्हाका पेकोवणी दिवची बरो करचो पूण जेजू ताका सांगतना कितें म्हणटा तुज्या भावार्थान तूं बरो जालोय आनी एके सुवातीचेर म्हणटा जेजू म्हणटा कितें लेट इट बी डन अन टू यू अकॉर्डिंग टू युअर फेथ तुज्या भावार्था प्रमाणे तुका जावं दी कितेंच पासून तर आमी मेळोवन घेतली जाल्यार आमकां कितें जाय भावार्थ जाय आनी भावार्था विरयत कितें आमी देवाक मानवलेली जायना सो हो भावार्थ ना जाल्यार आमकां कितें उतराची एक भासावणी जी देवाची आमी पवित्र पुस्तकान पळयता ही कित्याचेर थरलेली आहा भावार्थाचेर जेन्ना भावार्थ आसा म्हूण हें घडोवन येता जेन्ना एक ओस्तोरी रॉकपाट जाल्ली ओस्तोरी लिपोवन वयता जेजूक दिसती पडोन वयता कशी गेली लिपोवन गेली आनी कितें केलें जेजूच्या आंग वस्त्राक हात लायलो कितें थरयलेलें मनान जेजूच्या आंग वस्त्राक तर आपूण हात लायत जाल्यार हांव बरी जातली सो कितें तिजो गोट आसलेलो भावार्थ कसलो हात लायत जाल्यार जातली म्हूण तिजो भावार्थ कित्याचेर आसलो हात लावन बरी जातली म्हूण आनी ती खरेंच भावार्थान उठोन भायर सरता घरा भायर वयता त्या क्रावडान ती भितर सरता आनी जेजूच्या आंग वस्त्राक ती हात लायता आनी ती बरी जाता तुमी आयकल्या ही खबर ती आंग वस्त्राक हात लायता आनी ती बरी जाता आनी ती आतां चोरयां गेल्या आनी चोरयांत कोडसोरपाची तिची तयारी करेक्ट पूण जेजू कितें म्हणटा कोणेन म्हाका हात लायलो कोणेन म्हाका हात लायलो आमी एक कातार आहा न्हू कोणें हात लायलो हात मिसता म्हज्या जेजूचो ओके आतां जेजू म्हणटा कोणें म्हाका हात लायलो समजलें जेजू कसले हात अणभवता जेजू कसल्या हातीचो हें लागता हाव टू से जेजू कसल्या हातीचो टच फील जाता भावार्थाचो समजलें कसल्या हातीचो टच इतलो लोक गर्दी आसलेली म्हणटा इतलो क्रावड आसलेलो म्हणटा मल्टिट्यूड पीपल वर देर सगळे ताका दामताले चेपयताले दुखोलताले जावं फाटल्यान फुडल्यान आसले सगळेच ताका हात लायताले पूण जेजू म्हणटा कोणेन म्हाका हात लायलो हात कसलो तो भावार्थाचो कसलो हात लागलो जेजूक भावार्थाचो कित्याक जेन्ना भावार्थाचो हात लागता तेन्ना कितें येता पावर भायर सरलो समजलें जेन्ना जी पेकोवणी आमकां जावन येता कित्याक लागोन भावार्थाक लागोन आतां हो भावार्थ पासून वाडयतले जाल्यार आमकां कितें जाय येस रोमन्स 10:17 म्हणटा देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन आमकां भावार्थ येता पूण हांगासर कितें बरयलां वाच पळया जिबेचें मागणें आयकोन उलोवन विचित्र भासो उलयतात ती आपूण भावार्थान गोड जातात विचित्र भास उलयतात ती भावार्थान गोड जातात भावार्थान गोड जाता आतां आमकां कितेंच पासून तर देवा कडल्यान आमकां मेळोवन घेवपाक जाय जाल्यार आमकां कितें जाय भावार्थाची गरज आनी भावार्थ गोड करून घेतलो जाल्यार आमकां हें जिबेचें देणें दीस आनी रात उलोवपाची आमकां गरज पूण हे जिबेचें देणें पासून उलयतना आमी तें कशें समजून उलोवंक जाय की जेन्ना आमी हें जिबेचें देणें उलयता हें जावन आसा पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां जें आमकां देवान फावो केलां पवित्र आत्म्या उदेशी आनी जेन्ना आमी तें देणें उलयता आमकां कितें जाता भावार्थान आमी गोड जाता आनी जायते गूट आमकां आमच्या आत्म्यान उक्ते जाता दुसरी वर्ड आमी कितें पळयल्या सेकंड वर्स आमी कितें पळयलां की जेन्ना आमी विचित्र भासांनी उलयता आमच्या आत्म्यान गूट उक्ते जाता समजता हांगासर आमी कितें पळयता जेन्ना आमी विचित्र भासांनी उलयता अननोन टांग्सांनी आमी उलयता कितें जाता भावार्थान आमी गोड जाता कितल्या जाणांक पेकोवणी जाय आतां न्हू युजली आमकां पेकोवणी कितल्या जाणांक जाय सगल्यांक जाय वय ना जाय वो नाका चिंतून सांगात जाय वो नाका आं जेजू येयलो आनी कितें केलें आमकां पेकोवणी दिली वय ना फकत पेकोवणीच दिली दोन वस्तू जाता एक पेकोवणी आनी दुसरी भलायकेन रावप हेल्थ घेवन रावप समजता एक जावन आसा पेकोवणी म्हणजे कितें आतां आमकां एक इन्स्टंट जाय दर एक पांय दुखता जाल्यार आमकां एक दुखींतल्यान पेकोवणी जाय करेक्ट दर आमची तोकली दुखता एक तोकले फोटा तितूंतल्यान आमकां पेकोवणी जाय दर एक आमकां देवान डॉक्टरान सपोज मेडिकल रिपोर्ट दिला की तुका कसलें दुयेंस आसा कितें आसा जाल्यार हे दुयेंसांतल्यान आमकां
पेकोवणी जाय. सो जेन्ना आमी मागणें उलयता, जेन्ना 1 Peter 2:24 कन्फेस करता, जेन्ना आमी प्रेयर करता, जेन्ना आमी उतर उचारता, जेन्ना आमी स्वत मानता की जेजून आमकां पेकोवणी दिल्या म्हूण, आनी जेन्ना भावार्थान जेन्ना आमी स्वत मानता आमची पेकोवणी जाली. जेन्ना पेकोवणी जाल्या उपरांत आमकां आनीक दुयेंस जावचें ना म्हूण गॅरंटी आहा ना, रायट? आतां आयज आमची पेकोवणी जाली, फाल्यां दुसरें कितें जावंक जायना आमकां? जातलें जावचें ना. सो आमकां मेन कितें जाय? भलायकेन रावोंक. करेक्ट? कितें जाय? चोर येता कितें करूंक? जॉन 10:10 कितें म्हणटा आमकां? चोर येता चोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी इबाड करूंक, पूण जेजू आयला कितें करूंक? जिवीत दिवंक, जिवीत सुबामपणाचें. समजता? जेजू आयला जिवीत दिवंक, जिवीत सुबामपणाचें. चोर येता चोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी इबाड करूंक. सो आयज आमकां धर जेजूच्या गायनी बरी जाल्या म्हूण आयज धर आमची पेकोवणी जाली, आयज आमची सुटका जाली, हेचो अर्थ असो ना की फाल्यां आमकां सैतान नाडूंक येवचो ना. तो दर एका जाग्याचेर आपूण गिरासूंक तो असो सारको पळयत आसता. मातशी पासून तर आमी कडसरलीं उतरांतल्यान आनी तेज्या फोटींग तर आमी कान दिले, फोटींग तर आमी तर नदर मारली आनी तर कन्सिडर केलें, आमी तेज्या फासाक सांपडोंक शकता. तेका लागून आमी पेकोवणी मेवली खरी आमकां, जेजूच्या गायन आमी बरी जाली खरी, पूण त्या बरें जावन ते भलायकेन आमचें जिवीत आमी सांबाळून राखून दवरपाक हें आमच्या हातीन आसा. कशें? दीस आनी रात तेज्या उतरान आमी वाडोंक जाय, दीस आनी रात तेज्या उतरान आमी चोडोंक जाय. देवान आमकां आपल्या उतरांतल्यान आमकां आमची सुटका कशी जाता? कितें म्हणटा जेजू? कितें गमोन येतलें? सोत तुमकां गमोन येतलें, सोत सुटका दितलें. पूण सोत कित्यान हा? सोत कित्यान हा? त्या उतरान हा. सो दीस आनी रात आमी कित्यान भिजोन रावोंक जाय? कित्यान फुगोन रावोंक जाय? हां, त्या देवाच्या उतरान आमी दीस आनी रात भिजोन रावोंक जाय, फुगोन रावोंक जाय. कशी रावतली? दोर जाग्याचेर आमी बायबल घेवन काय भोंवंक शकना, करेक्ट? पूण देवान आमकां एक सोपें इतलें इजी आमकां एक वाट दाखयल्या, इतलें इजी आमकां देणें दिलां, हें जिबेचें देणें. खंयसरूय उबें रावन आमी हें मागणें करूंक जाता आनी कोणूच आमकां आडायतलो ना. आमकां एकूच मनीस आडावंक शकता. सांग पळया कोण? कोण म्हणटा देव सर? एकूच मनीस आमकां आडावंक शकता हें उलोवंक नाका म्हणपाक. सांग पळया कोण? कोण? हांवूच. सैतान न्हय. पळय, सैतानाची आमकां न्हू वळख कशी गमोंक जाय? जेजून आमकां सकाळीं आयज आय स्टील रिमेंबर आमच्या वास्को मामान सकाळीं एक स्क्रिप्चर घेतलेलो, Colossians 2:15. कितें बरयलां? Colossians 2:15 घेवंक नासलो स्क्रिप्चर? उगडास आसना तुमकां, आतां पेजी टर्न जातात. ओके, या आमी थिंगा पळोवया. (2:15) can you go AMP? When he had disarmed the rulers and authorities, those supernatural forces of evil operating against us, he made a public example of them, exhibiting them as a captives in his triumphal possession, having triumph over them through the cross. Conquering वाच पया. अशें ताणें दोन उतरात वाचा. अशें ताणें अधिकाऱ्यांची आनी कैदी कशे आपल्या जोयताच्या परिवारान तांकां व्हरून सगल्या रोचना मुखार तांकां फिरयले. एनी अदर ट्रान्सलेशन हा दुसरे कोंकणीन? ना, अशेंच हा बरयलेलें. वाच पया, तूं वाच. ओके, कॅन यू गो दिस इन NLT? इन दीस वे ही डिझार्म. विच वे? 14th वर्स घेवया. आतां ह्या भाशेन म्हणटा, आतां खंयची भास ती पळोवया. वयर वच. He cancelled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. In this way, he disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by his victory over them on the cross. Okay, I'll read this in Hindi न्हू हा. ओके, हिंदीन बेस्ट हा. वाच घ्या राव. हें आमी जाणा जावपाक जाय सैतानाचें कितें जालां पळय तें त्या खुर्सार. समजलें?
हिंदीन वाचता हां. परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा आध्यात्मिक शासकों और अधिकारियों को साधन विहान कर दिया और अपने विजय अभियान में बंदियों के रूप में अपने पीछे पीछे चलाया. और दुसऱ्या हितून आमकां कितें म्हणलां, हे आतां कोणाचे? सोयतानाचे, जे आमचेर सोयतानाचो कब्जो आसलेलो. 14वी वोळ आमकां 14th वर्स आमकां कितें म्हणटा, गॉड वायप्ड आउट द चार्जीस दॅट वर अगेन्स्ट अस. देवान आमचे विरुद्ध जे एक चार्जीस असलेले, आमचेर जे एक फॉर्मोण म्हणूया, आमचेर जे एक फॉर्मोण असलेले, देवान ते जेजू उदेशी, त्या खुर्सा उदेशी, नेलिंग इट टू द क्रॉस, त्या खुर्सा उदेशी आमकां त्या फॉर्मोणांतल्यान सुटका दिल्या. आतां फॉर्मोण म्हणजे कितें सांगात पळया. हां, पातकाचें फारीकपण, ओ कितें गुन्यांवाचें फारीकपण. पातकाचें म्हणजे एक गुन्यांवकारी. आमी देवा मुखार ह्या पातकी सोयंबाक लागून एक गुन्यांवकारी आसलोली. समजलें? आमी ह्या पातकाक लागून देवा मुखार एक गुन्यांवकारी आसलोली आनी आमकां त्या पातकाचें फारीकपण फावो आसलेलें. समजता? पूण ज्या हे 14th वर्सान आमकां म्हणलां, गॉड वायप्ड आउट द चार्जीस दॅट वर अगेन्स्ट अस डिसोबेईंग द लॉ, ही टूक देम अवे अँड नेल देम टू द क्रॉस. जे फारीकपण जे आमकां आसलेलें पातकाचें, देवान तें काडलें आनी त्या खुर्सार खिळायलें. आनी त्या उदेशी खुर्सार खिळायलां, त्या उदेशी आतां आमकां 15th वर्स म्हणटा, let's see it in NLT. In this way, he disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by his victory over them on the cross. खुर्साचेर तेणें सोयतानाचो नाश केला. समजलें? हें फारीकपण जें आमकां फावो आसलेलें, जें आमी दिवंक जाय आसलेलें, देवान तें कितें केलें? आपल्या पुताचेर दिलें. तेका लागून देव आमी दयाळायेचो, देव कुरपेचो, देव मोगाचो, देव बरेपणाचो, देव एक कंपॅशनेट, एक मोग करणारो म्हणून आमी कित्याक आयज देवाक मोगाचो म्हणटा? की देवान आपल्या पुताक पासून सोडूंक ना, आमच्या पासून. समजलें? आयज आमी एका धाकटुशा उतरांनी एक समजणी घेवं येता की आमकां जे फॉर्मोण फावो आसलेलें तें देवान आमचे वयलें काडलां आनी आपल्या पुताचेर दिलें आनी आमकां सोडयली. आनी आतां सोयतानाक आमचेर कसलोच अधिकार ना. सो जेन्ना हांवें विचारलेलो प्रश्न, आमी जेन्ना जिबेचें मागणें करता, आमकां एकूच मनीस थांबोवंक शकता हितूंतल्यान. कोण तो? हांवूच. ओन्ली आय कॅन स्टॉप माय सेल्फ. सोयतानाक आमचेर कसलोच अधिकार ना. कित्याक ही वोळ आमकां आमच्या आख्खे जिविताची कथा, आमचें जें फारीकपण आसलें तें देवान कितें केलां? 14वे वोळीन म्हणटा खुर्सार खिळायला आनी 15वी वोळ म्हणटा तेचो तमासो केलो म्हणटा. कोणाचो? सोयतानाचो. सोयतान जो आमचेर मानमेताचे उदेशी आमकां तो सदांच येतालो. आतां दर घडयेक आमी कितें वायट केलें, आमकां कितें चिंतना येता? आतां देव खास लायतलो, वय ना? कितें गुन्यांव जालो, कितें येता पयलें चिंतप आमकां? जरी तर गुन्यांव जालो, आमकां अशें दिसता ना, देवान आमकां बक्षिल्लें, गुन्यांव जाला आनी आमी देवाक रिपेंट जाता आनी सॉरी म्हणटा. अशें जाता काय आमकां पयलीं खास्तीचो उगडास येता? खास्तीचो उगडास येना? इमिडिएटली आमी चिंतूंक वचना देव खास लायतलो. भुरग्यांक आमी तेंच शिकयना, हे तें कोन्नाका देव खास लायतलो. शिकयना आमी भुरग्यांक? तुमी शिकोवंक ना ल्हानसान? इमिडिएटली आमी देवाचो मोग दाखयना भुरग्यांक. भुरग्यांक कितें सांगता? हे तें कोन्नाका, तें करी जाल्यार देव खास लायतलो. फोटी मारनाका, देव खास लायतलो. आनी कितें कोन्नाका, देव खास लायतलो. करेक्ट? पूण इन्स्टेड ऑफ देव खास लायतलो, देव खास लायतलो, हें उतर तर आमी जाणा जाय. देवान त्या खुर्साचेर जो आमकां खास लायतलो म्हूण कोणाची चिंतना ती? सोयतान आमच्या तकलेन हाडटा, तुमकां देव खास लायतलो. खास लायता म्हणजे देव बरो काय देव वायट जालो आमकां? देव मोगाळ काय देव रागिश्ट जालो आमकां? बरो मनीस खास लायना न्हू. करेक्ट? देव इतलो मोगाळ, ती खास आमकां फावो आसलेली ती कोणाचेर दिली? आपल्या पुताचेर दिली. आनी हें सोत जेन्ना आमकां गमन येतलें, सोत आमकां बांदपासांतल्यान सुटका दिता. समजलें? सोत जेन्ना आमकां गमन येता की देव आमकां खास लायना, जी खास म्हाका आनी तुका फावो आसलेली ती खास खंय गेली? हां, त्या खुर्सार. आनी त्या खुर्सार कितें जालां? जोयत येयला आमकां. आमी जोयतीवंत जाल्या त्या खुर्सा उदेशी. आयज सकाळच्या सेशनांनी बोगोर आमकां ब्रदर सांगतालो आमी जोयतीवंत कित्या वयल्यान? त्या खुर्सा वयल्यान. आमी जोयतीवंत कित्या वयल्यान? त्या खुर्सा वयल्यान. कित्याक आमच्या पातकाचें फारीकपण आयज खंय खिळायलां? खुर्सार खिळायलां. आनी त्या खुर्सा उदेशी आमकां कितें मेवलां?
विक्ट्री जोयत मेवला आमकां जोयत कोणें मेळोवन दिला आमी फारीक कोण दिला कोणें दिला ते जेजून दिला आतां जेजून तर आमच्या पातकाच्या जेजू पातकी आसलेलो जेजून कितें वायट केल्लें ना कोणाच्या पातकाचें फारीकपण घातलें आमच्या सो आमच्या पातकाचें फारीकपण तेजेर तर घातलें जाल्यार आयज आमी आमच्या पातकाचें फारीकपण देव खास लायतलो काय देव बी असो वायट करतलो काय ही चिंतना घेवन आमी रावंक जाय ते स्वताचे वळख आमकां मेळोवन ह्या जोयतीवनपणान आमी आमचें जिवीत जिवंक जाय समजता उदाहरण घेवया आतां कोणी म्हणत म्हणजे आमी आतां कितें करूंक जाता कितें देवान बक्षिल्या अशें करूं येता आमी ना जरी तर एक भुरग्याचें उदाहरण घेवया एक भुरगो ल्हान आसता तेन्ना कितें म्हणटा डॅडी म्हाका हें जाय डॅडी म्हाका तें जाय करेक्ट आनी डॅडी दिता आतां डॅडी दीसभर काम करून येता कश्ट करून येता घाम काडून येता थकोन येता टायर्ड जावन येता आनी खूब हेवी काम करून येता भुरग्याक धाकट्याक खबर आसा ना सो भुरगें कितें म्हणटा म्हाका चॉकलेट जाय पयशे दी ओ कितें म्हाका तूं हाडून दी डॅडी ना म्हणना पूण भुरगो उमेदीन चॉकलेट खातलो हॅपिनेसान कित्याक डॅडीन हाडला भुरग्याक खबर आहा डॅडीन कितें करून हाडला ना पूण जेन्ना हो भुरगो आतां व्हडलो जालो आनी भुरग्याक आतां खबर आहा डॅडी कितें काम करता डॅडी थकता डॅडी हार्ड वर्क करून येता करेक्ट आतां हो भुरगो बेश्टेच कसल्याय कामाक मागतलो पयशे ना कित्याक मागचो ना कित्याक आतां तेणेन डॅडी कसो कश्ट काडटा तो भुरग्यान पयला सो आतां भुरगो बेश्टे कसल्याय कामाक कितें मागतलो दी दी म्हणून गरजे भायर पयशे मोडपाक ना मागचो समजलें सो आमी आतां हें जैत आमकां मेवला म्हूण आमकां फ्रिडम मेवला खरें आमकां जाय तें करपाक न्हय फ्रिडम मेवला कितें करूंक देवा सारकिलें देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जिवपाचें सो कोणाच्यानूच अशें म्हणूंक जायना आयज आमी विक्टोरियस आयज आमकां सगलें देवान दिलां देवान आमच्या पातकां खिलायलां सो इट्स ओके इफ आय सीन तशें जायना जरी तर अशें तर कोणाक चिंतना येता जाल्यार ह्या मनशान आजुनूय देवाचो मोग देवाचें सॅक्रिफीस आजून समजोंक ना समजलें हे भुरग्याचें उदाहरण कित्याक दिलां ल्हान आसतना भुरगो नकळो पूण जेन्ना तो व्हडलो जालो आतां तो डॅडी कडेन जाय तो देस्पेसाक मागचो ना कित्याक आतां ताका खबर आहा पयशे कशे येता आर यू अंडरस्टँडींग दीस हें समजता हांगासर पळय सेकेंड हितून बरें आहा 15th वर्स हांव हिंदी दुसऱ्या ट्रांसलेशनान वाचता ओके और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया म्हणटा म्हणजे सारकें तेजी तमाशा केले म्हणटा कोणाचे सैतानाचो जो फास आमचेर आसलेलो एक बॉन्डेज आसलेली सैतानाचो एक चोपको आमचेर आसलेलो एका फसवणेन ताणें आमकां बांदून दवरलेली तितूंतल्यान आमकां जेजून कुर्सार म्हणटा ताचेर ताणें म्हणटा ताका लोजेक घातलो He shamed them publicly by his victory over them on the cross. वो खुरीस आदल्या तेंपार आमी जेन्ना पळयता कुर्सार जो कोण खिलायता तो एक शिराप पडलेलो समजता एक खुरीस म्हणजे एक व्हॅल्यू नासलेली वस्त त्या वेळार जो कोण कसलो क्रायम करता कितें करता तांकां कितें करी कुर्सार मारी आनी ताका लागून जेजूक ते तशें समजून जेजूकूय कुर्सार त्या तेंपार खुरीस म्हणजे कितें एक वालोर नासलेलो पूण आयज आमचें जैत कित्या वयल्यान जालां त्या खुर्सा वयल्यान जालां आमी जैत आमी खंय मेळोवन घेतलां खुर्सार पूण कोणें मेळोवन घेतलां जेजून आमच्या पासून आनी ह्या स्वताची वळख आमच्या काळजार हें बरयलेलें आसूंक जाय हीं उतरां आमची सुटका कित्यान जाल्या आनी जेन्ना आमकां हीं उतरां आमी दीस आनी रात ह्या उतरान वाडटलीं उतरान चोडटलीं आमी कोणा सारकिलीं जेजू जे भशेन आतां जेजू जेन्ना ह्या संवसारान आसलो कोणा भशेन जियेतालो कोणाच्या उतरा प्रमाणे जियेतालो तो म्हणटा आपूण कितें करता तें कोणा उद्देशी करता बापा उद्देशी आपूण जें कितें उलयता हीं उतरां आपणाक कोण दिता बाप जें कितें बाप करता तेंच म्हणटा तो आपूण करता आयज आमी एफिशियन्स 5:1 कितें पळयलां आमी कोणाचे इमिटेटर्स जावपाक जाय जेजूचे कोणाचे जावंक जाय आमी इमिटेटर्स जेजूचे जेजू भशेन आमचो बिहेवियर आमचो कॅरेक्टर जेजू भशेन जावंक जाय आमी फकत जेजू पेकोवणी दिता जेजू बरेपण दिता जेजू गिरेस्तकाय दितलो सगलें दिलां बट एट द सेम टायम आमचो कॅरेक्टर आमचो स्वभाव जावंक जाय ते जेजू भशेन कसलो स्वभाव तो मोगाचो कसलो स्वभाव तो दिवपाचो कसलो स्वभाव तो दयाळायेचो समजता दुसऱ्याक बरें करपाचो कंपॅशनेट दुसऱ्याचेर आमकां मोग आतां जेजून आमचो कसो मोग केला खुर्सार मरो पर्यंत इतलो ताणें आमचो मोग केलो की ताणें आपणाचो जीव त्या खुर्सार दिवपाक तो तयार जालो समजता खुर्सार तो बेश्टोच मरोंक ना
आमी कसलें तेजें मरण पळयलां ताजेर म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टरान आमी पळयलां लास्ट 26-27 आसत ताजेर थिपी मारली, ताका चापकांचो मार घातलो, थुकले म्हणटा तेजेर, चापकांचो मार ताजेर पडलो म्हणटा, लॉस ताजी केली म्हणटा. खरेंच तर तूं चॅलेंज सगळं, खरेंच तर तूं तर देवाचो पूत, आतां तूं कुर्सा वयल्यान देव. कोणाक चॅलेंज? कोणाक चॅलेंज? जेजूक. ज्या जेजून मेलेल्यांक जिवंत केलें, ज्या जेजून बेऱ्यांचे कान उक्ते केले, ज्या जेजून कोडकारांक बरें केलें, ज्या जेजून पॅरलायज जाल्ल्यांक चलयले, ज्या जेजून कुड्ड्यांचे दोळे उक्ते केले, आयज त्या जेजूक ते म्हणटा तूं तर देवाचो पूत, आतां तूं देव. हो बय सगल्यांक बरें करी, आपूण वयर उमकोळ्ळा देवोंक जायना. पूण जेजून एक जाप काडली ना. आनी आमचेर तर कोणी मातशें कितें आड उलयलो, आमी कितें सारकी रेडी झगडोंक. वय ना, म्हणलेंच कशें हांवें करूंकूच ना, जालेंच कशें हांवें सांगूंकूच ना. करेक्ट न्हू? एफिशियन्स 5:1 कितें म्हणटा? स्वभाव कोणा भशेन जावंक जाय? जेजू भशेन. जेजूचो स्वभाव कसलो? वायटाक वायट फारीक करपाचो, रागार जावपाचो, हां, झगडोवपाचो, हां, खालतीकायेचो. करेक्ट? खालतीकाय कसली? मोगान. खालतीकाय कसली? दोन भाशेच्यो खालतीकायो आहा. थोडीं जाणां अशीं उगी रावतलीं, स्लो उलयतलीं बाबडी कशी, आनी खालती म्हणटलीं आमी. पूण भितर सगलो फेस्त चलता. वय ना? भितर सारकें फेस्त. हां, काळजान मनान सारकें सारकें फेस्त चलता, आनी भायल्यान आमी खालतीकाय दाखयता. आनी कोणी भायल्यान पळयतलो कितें म्हणटलो? हें बरें खालती आं मनीस, सारकें हांसत्या तोंडाचें, खालती, झाप काडना, कितेंय म्हूण कांय उलयना. पण भितर सामकें कितें वॉर चलता. हेका खालती म्हणूंक जाता आमी? ना. जेजू तसो नासलो. सो जेजून आमकां दिलां सगलें. कोणा उद्देशी? त्या खुर्सा उद्देशी. आयज आमी भावार्थान जेन्ना सोत मानता, उतर जेन्ना आमच्या काळजान घेता, आयज उतराचें आमी उतर पासून आमी पळयलां एक बिये भशेन. समजलें? एक बी कशें घेता आमच्या काळजान घालता, ताका उदीक घालता, वाडयता, चडयता, आनी त्या उतराचें आमी एक झाड कसलें? फळ दिवपी झाड. कसलें? फळ दिवपाचें झाड. हे भाशेचें आमचें जिवीत जेजू भशेन जावंक जाय. आयज जायते फावटी जेन्ना आमी प्रश्न विचारता, तुमी कित्याक हांगा एकठांय जातात? कितें जायते फावटी आन्सर कितें येता? देवाचें उतर शिकोंक. करेक्ट? पूण मायंड एक एकदां म्हणटा मातशें तें काम जाल्यार पुरो. मनान कितें चलता? उतर शिकोंक येता आमी खरी, पूण तें मातशें चिंतलां तें जाल्यार पुरो. वय ना? सो इवेंच्युअली फोकस खंय आहा? त्या कामाचेर. सगळीं प्रश्नांक सांपडल्या. पूण हांव म्हणटा, जेन्ना आमचें ध्यान मन आमी त्या जेजूचेर घालतलीं, आमचो आवंडो जो तें काम जाल्यार पुरो, जावं हें काम जाल्यार पुरो, ही पेकोवणी जाल्यार पुरो, हें चित्ता तें मेवल्यार पुरो, सगळें आमचेंच. पूण आवंडो दवरया. जेजू म्हाका तुका जाणा जावंक जाय, तुज्या उतरान म्हाका वाडोवंक जाय, तुजी वळख म्हाका जाय. जेन्ना आमकां तेजी वळख आमच्या काळजान आमकां येतली, तितलें जें जेजूचें आसा तितलें आमचेंच. जें जेजूचें आहा तितलें आमचेंच. सो आमकां कितें पळय आवंडो आहा तें जाल्यार पुरो, हें जाल्यार पुरो, तें आमी कितें करूंक जाय? भावार्थान सोत मानूंक जाय. जें कितें पळय म्हाका जाय, जें म्हज्या बऱ्याक, तें देवान म्हाका ऑलरेडी दिलां म्हूण. फोकस खंय आसूंक जाय? देवाचेर, उतराचेर, उतरान वाडपाचेर. वी हॅव स्टार्टेड वीथ टंग्स. खंय पावली आमी? ओके, गो टू प्रोवर्ब्स 4:22. For they bring life to those who find them and healing to their whole body. पहिले वोल कितें म्हणटा आमकां? For they bring life to those who find them. कितें find them? कितें मेळटा तांकां? कित्याची खबर ही? हें आतां आमी बॅक या नाका. फर्स्ट दिसा सेशन आमी हें घेतलां उतर. पे एटेन्शन टू माय वर्ड म्हणटा. उतर जें पळय मनशाक जेन्ना मनशाक देवाचें उतर मेवता, तें उतर त्या मनशाक जिवीत दिता. समजलें? सो आमी कोणाच्या फाटल्यान वचोंक जाय? उतराच्या. सो उतरान कितें आहा? जें पळय आमी कितें सोदता, आमकां कितें उतरान जिवीत आसा. कितें म्हणटा हांगासर? फॉर दे ब्रिंग लायफ टू दोज हू फायंड देम.
जे कोण उतर, फॉर दे ब्रिंग लायफ, द वर्ड ऑफ गॉड ब्रिंग लायफ टू देम दोज हू फायंड देम. देवाचें उतर जे पळय कोणा कडेन आसा तांकां त्या उतरांतल्यान जिवीत हा म्हणटा. सो आमचो पाटलाव जावंक जाय उतरां फाटल्यान, आनी त्या उतरां उद्देशी आमकां पळय कितें जायें तें सगळें आमकां त्या उतरांतल्यान फावो जाता. समजलें? बिकॉज ऑफ दॅट वन वर्ड वी रीच्ड, सैतान आमकां आडयता म्हणटा न्हू आमी, फूल डायवर्ट जालो. प्रेज गॉड. ओके, सो समजलें तुमकां? जिबेचें देणें जेन्ना आमी उलयता तेन्ना आमी आमचो भावार्थ घट करता, भावार्थान आमी ग्रो जाता, भावार्थ आमचो मजबूत जाता. सो दीस आनी रात आमी जिबेचें देणें उलोवपाचें भोव गरजेचें. गो टू द 14th verse of 1 Corinthians 14:14. For if I pray in tongues, my spirit is praying, but I don't understand what I am saying. Is it clear? क्लियर आहा आमकां उतर देवाचें? कितें बरयलां हांगासर? जेन्ना आमी जिबेचें मागणें करता आमकां आमी कितें उलयता तें आमकां सोजमणिना, पूण फॉर इफ आय प्रे इन टंग्स माय स्पिरीट इज प्रेयिंग. कोण मागणें करता? म्हजो खंयचो भाग? म्हजो आत्म्यान हांव आय एम प्रेयिंग इन माय स्पिरीट वेन आय प्रे इन टंग्स, बट आय डोंट अंडरस्टँड वॉट आय एम सेयींग. आमकां आमी जेन्ना जिबेचें मागणें उलयता तेन्ना आमकां खबर ना आमी कितें उलयता, पूण आमच्या आत्म्यान आमी मागणें करता कोणाक? बापाक. दुसरी वळ कितें सांगता आमकां 14:2? वेन आय प्रे इन टंग्स आय एम नॉट स्पिकींग टू मॅन बट आय एम स्पिकींग टू गॉड. कोणा कडेन उलयता आमी? देवा कडेन. जाल्यार तुमी आतां चिंता जेन्ना आमी प्रे इन टंग्स दीस आनी रात करतलीं तेन्ना आमी आमच्या भावार्थान कितली गोड जातलीं. भावार्थ आमकां कित्याक जाय? कित्याक जाय सांगा पळोवया. भावार्थाचें आमी जेन्ना शिकोवन शिकता पयलें आमी पळोवंक जाय अब्रामाचो भावार्थ. आमी त्या टिचिंगान आतां नाका या, कित्याक इट्स अ बीग टिचींग. अब्रामाच्या भावार्थान आमकां कितें गमोन येता? जें जावंक शकना, पॉसिबलूच ना. आहलें पॉसिबल? 100 वर्सांचेर राष्ट्रांचो बापूय जावपाक, एका भुरग्याचो बापूय जावपाक पॉसिबल आसा? इज इट पॉसिबल? नॅचरली जावंक शकता? ना. पूण हें कित्याक घडलें? हें कित्याक घडोवन आयलें? तेज्या भावार्थाक लागून. देवान जेन्ना ताका ती बासावणी दिली, जेन्ना ताणें ती मानून घेतली, जे देवान जे बासावणी तेज्या जिविताचेर केली ती घडोवन आयली. कित्याक लागून? त्या भावार्थाक लागून. आतां आमच्या जिवितान आमकां जाय ते हावंडे आहा, भायल्यान पळयतलो जाल्यार आमकां ते जावचेच ना कशें दिसता. दिसना? इम्पॉसिबल. येस ओ नो? तुमकां जिवितान कितले तुमचे प्रश्न आसतले, हावंडे आसतले. ताका लागून आमी देवाक जेन्ना आमी लागीं रावता, जावं देवाक जेन्ना आमी वेळ दिता, देवाक जेन्ना आमी जावं रेतीराक वेता, कितें करूंक फुडें सरता, खंय ना खंय आमच्या काळजान एक प्रश्न आसता आमकां. आसता वो आसना? खंय ना खंय आमी कसल्याय तरी डिफिकल्टीन, कसल्या तरी प्रश्नांनी, कसल्या तरी डिफिकल्ट्यांनी खंय ना खंय आमकां हात. अशें ना की मनशाक कसलीच गरज ना. करेक्ट न्हू? आसा वो ना? खंय ना खंय आमकां प्रश्न आमच्या भितर आसता. ताका लागून आमी सोदता कशें जातलें, कोण आमकां पावतलो, कोण आमकां आदार दितलो. करेक्ट न्हू? असले प्रश्न आसतले की इम्पॉसिबल. आतां अब्रामाचें उदाहरण जेन्ना आमी पळयता, तेजो प्रश्न कसलो? तो ताका भुरगीं नासलीं, पूण देवान जेन्ना ताका बासावणी दिली, फिजिकली बिलीव करपाक ताका पॉसिबल ना. पूण आयज आमी तेज्या जिवितांतल्यान शिकता. तेज्या लायफाची जेन्ना तेजी जर्नी जाल्या, फ्रॉम द टायम देवान ताका तें उतर दिलां, फ्रॉम द 75 years टील आफ्टर दॅट, एट द एज ऑफ 100 ऑर इवन आफ्टर दॅट, जेन्ना आयजॅक व्हडलो जालो, आख्खें जिवीत तेचें कित्याचेर थरलेलें? भावार्थाचेर. भावार्थ म्हणजे कितें आमकां जाय? देवान जी बासावणी दिल्या ती आमच्या जिवितान घडोवन येयली म्हूण सोत मानपाक आमकां कितें जाय? भावार्थ जाय. आनी भावार्थान आयज आमकां हो भावार्थ घट करतलो जाल्यार देवान आमकां एक सोंपी, इतली सादी आमकां एक वाट दाखयल्या, ही जिबेचें मागणें. वयवो ना? जिबेचें देणें. आयज आमी जिबेचें देणें करता आसतना आमकां जायते प्रश्न येतले. संवसार आमकां प्रश्न हाडटलो, हाडचो ना? आमची घरचीं आमकां विचारतलीं, तें आनी कितें? ती आनी कसली भास? करेक्ट न्हू? जेन्ना हांवें सुरवात केलेली तेन्ना म्हजें टिचींग पासून म्हजी फ्रेंड यू कॅन से, ऑर म्हजी कोण वळखीचीं जेन्ना टिचींग आयकता तें आयकून बंद केलेलें टिचींग. आनी म्हाकाय गमलेलें टिचींग आयकना. कित्याक? ही भास कित्याक उलोवंक जाय? तेंचो प्रश्न कितें? ही भास कित्याक उलोवंक जाय? देवाक आमची कोंकणी भास येना? देवाक इंग्लीश येना? ही भास कित्याक कोणाक सोजमना ती?
देव कित्याक सांगता आसतलो काय सोजमना ती भास उलय म्हूण? फॉर द ओबिडियन्स. कित्याक ही भास मनशाक सोजमना. ही भास कोणाक सोजमता? देवाक. मनशाक तर सोजमना, सैतानाक सोजमतेली? सोजमतेली? सो तुमचे मागणे जेन्ना तुमी प्रे इन टंग्स करतेली, तुमचे प्रे इन टंग्स जेन्ना जाता तेन्ना कितें उक्तें जाता? गूट उक्तें जाता. खंय उक्तें जाता हें गूट? आत्म्यान. आतां हें गूट जेन्ना तुमी जिबेचे मागणे करता तेन्ना हे सिक्रेट मिस्ट्री जेन्ना रिवील जाता, आमच्या आत्म्यान जाता, ही सैतानाक गमोन येतले ना. सो तुमी चिंता जेन्ना आमचे प्रश्न आहा, जेन्ना आमचे कसले कितें जिवितान कसले आटाविटे आमचे कसले प्रश्न चलता, प्रॉब्लम्स चलता, जेन्ना आमी मागता सैतान कितें ना कितें आमचेर प्रेशर हाडटा आमकां दाखोवपाक, तुवें मागलां तें जावचें ना. कितें दाखयतलो? मागलां तें जावचें ना. सो आमचें ध्यान खंय वयतलें? उतरार वयतलें काय सैतानान कितें आमकां दाखयलां तेजेर वयतलें? हां? सैतान आमकां जी भिरांत दाखयता, फिजिकल फॅक्ट्स दाखयता, करेक्ट न्हू? आमकां दुयेंसां दाखयतलो, पेन दाखयतलो, मेडिकल रिपोर्ट दाखयतलो, पळय म्हणटलो जायना, कोण कोण येवन आमच्या कानांनी कसली कसली उतरां उलोवन वयतले, हें जावचें ना, हें पॉसिबल ना. वयवो ना? आमकां फ्रेंड बरें सांगपाक उणें आहा आमचे भोंवती, पूण जायना तें सांगूंक सुबेज आहा, करेक्ट न्हू? तुमी पळयलां केन्ना? कोण बरें सांगपी उणें लोक आहा, पूण पॉसिबल ना तें सांगपाक जायते लोक आहा. पूण जेन्ना आमी हे जिबेचे मागणे करता, आमच्या मागण्यान आमच्या आत्म्याक, आमच्या जिवितान आमकां कितें प्रश्न आहा, कितें आहा तें आमी नकळो आसत, पूण आमचो आत्मो जाणा. सो जेन्ना आमी प्रेज इन टंग्स करता, आमचो आत्मो देवा कडेन, माय स्पिरीट, इफ आय प्रे इन टंग्स, माय स्पिरीट इज प्रेईंग. कोण मागणें करता? आत्मो मागणें करता. जेन्ना आत्मो मागणें करता, गूट खंय उक्तें जाता? आमच्या आत्म्यान. सो जे प्रश्न जेन्ना हांव देवाक सांगता, देवा कडेन उलयता, जेन्ना हे मागण्यांतल्यान जायते फावटी आमी रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 26 आमी पळयलां, जेन्ना आमकां उतरां येना मागणें करपाक, प्रे करपाक आमकां एक सिट्युएशन असो येता की आमच्या तोंडान उतरां येना, आमी डिस्टर्ब जाता, वरी जाता. बट वेन यू प्रे इन टंग्स, होली स्पिरीट इज प्रेईंग फॉर यू. ही इज डुईंग इंटरसिडींग फॉर यू. समजता? आमच्या बरोबर आमच्या मागण्यान पवित्र आत्मो आमच्या सांगाता आहा. पवित्र आत्मो आमकां आदार दिता. तो आमच्या ऑन बिहाफ ऑफ अस, आमच्या जाग्याचेर आमकां आदार दिवपाक पवित्र आत्मो उलयता. पूण तेच्या पयलीं आमी कितें करूंक जाय? हे मागणें उलोवंक आमी कमेस करूंक जाय. करतल्यात तुमी? हांव सांगता म्हणून न्हय, आतां तुमकां एविडन्स मेवला, वयवो ना? हांव सांगता म्हणून तुमी करनाकान. हांवें पासून कित्याक लागून केलां? पयलीं हांवें सुरवात केलेली, दुसरो कोता हांवूय कोत्ता, नको आसलें कितें. बट जेन्ना टिचींग आयकली, उतर जेन्ना दिसती पडलें, स्क्रिप्चर जेन्ना वाचलें, देवान आपल्याच्या उतरांतल्यान म्हाका जेन्ना सोद दाखयलें, कन्विन्स जालें. कोण कोता कन्विक्ट आमकां? पवित्र आत्मो आमकां कन्विक्ट करता हे स्वताक आमकां कोण कन्विक्शन दिता? पवित्र आत्मो. जेजून जें देणें आमकां दिलां, इतलें सोंपें करून दिलां, आमकां कोण आदार दिता? पवित्र आत्मो. सो जेन्ना आमकां कोणाच्यो खबरो येता आसतना आमी कान दिवया नाका, पूण आमी कान दिवया देवाच्या उतराक. आमी इंट्रस्ट घालया देवाच्या उतरान. आमी ध्यान मन दिवया. हे फिजिकल कान न्हय, आत्मीक कान. पूण ह्या कानांतल्यान आयकल्यार आमकां आयकतली, सोडून घालतली. पूण जेन्ना डिजायर आसतलो मनान, आमकां जाणा जावंक जाय, समजोंक जाय, तेन्ना पवित्र आत्मो आमकां हीं उतरां उक्ती करता, रिवील करता. पूण जे उतरांतल्यान आयज आमकां म्हणटा भावार्थी पवित्र विचित भासांनी उलयतली. कोण? भावार्थी. आतां आमी जाणा जावंक जाय, आमी भावार्थी हो भावार्थी न्हय ती. तुमी भावार्थी? वय ना? ना दिसता. दिसना, बरें दिसना. ना बरें आयकोंक येना. भावार्थी तुमी आहा? तुमी मागीर भियोन सांगतात तर? हां, भूक लागली तुमकां आतां? मागीर तुमी भियोन सांगता भावार्थी. भावार्थी जाल्यार आमच्या तोंडांतल्यान कितें येतलें? हां, कितें येतलें? विचित भासांनी उलोवंक लागतली. दुसऱ्यांक डिस्टर्ब करून न्हय. आं, आमकां पवित्र आत्मो शिकयतलो. दुसऱ्यांक त्रास करून आमी करप ना. थोडीं जाणां व्हडल्यान करशात, दुसऱ्यांक आयकोंक दुसऱ्यांक त्रास जाता तशें करपाचें ना. बसीन बा करी जाल्यार लोक पळयतलो तुमकां फाटीं पळोवन, आनी आनी कितें काय म्हणटलो. करेक्ट? पूण तुमी जाणा जाया आमकां फायदो, आमचे बेनिफीट आमकां कितें आहा जेन्ना आमी विचित भासांनी उलयता. इफ आय प्रे इन टंग्स, माय स्पिरीट इज प्रेईंग, बट आय डोंट अंडरस्टँड वॉट आय एम प्रेईंग. आमकां खबर ना आनी आमकां जाणा जावन घेवपाची आमकां गरजूच ना. त्या टायमार आमी एक स्क्रिप्चर मतीन घेवं येता, कित्याक देव जाणा, आमचो देव जाणा. आतां देवाचें उतर म्हणना आमकां तुमचो देव जाणा तुमकां कितें बरें आनी कितें वायट पळय तें. पूण बरें कितें तें देव जाणा, त्या प्रमाणे आमकां देव दिना, वायट तें दितलो. आमच्या भुरग्यांक तर आमी बरें दिवपाक जाणा, देवाक खबर आशिना आमकां कितें दिवंक जाय तें.
सो हांवें देवाक सांगपाची गरज पासून ना म्हाका हें जाय आनी तें जाय आनी तें जाय. वेन यू प्रे इन टंग्स द होली स्पिरीट इज प्रेईंग विथ यू, विथ युअर स्पिरीट. पवित्र आत्मो मागणें करता आमच्या सोवें. जे आमकां विकनस आहा, आमकां जायना, इन आवर विकनसीस ही इज इंटरसेडींग विथ अस. तो आमच्या सोवें आहा, आमच्या सांगाता आहा, पूण आमी डिसिजन घेवंक जाय हें विचित भासांनी उलोवपाचें. समजलें? गो टू द 18th verse. I'll show them one scripture and then we can close. ही आतां चीट कोणें बरयल्या? कोणाची चिटी? कोणाची? पावलूची. आतां हें सगळें कोण म्हणटा? आय थँक गॉड म्हणजे कोण थँक देवाक आर्गां दिता? कोण आर्गां दिता देवाक? पावलू म्हणटा आय थँक गॉड दॅट आय स्पीक इन टंग्स मोर दॅन एनी ऑफ यू. कितें म्हणटा? आपूण म्हणटा सगळ्यां परस चड मागणें करता, सुबेज मागणें करता. बट इन अ चर्च मिटींग आय वूड रादर स्पीक 5 अंडरस्टँडेबल वर्ड्स to help others than 10,000 words in an, can we go down? 10,000 words in an unknown languages. कितली उतरां म्हणटा तो थोडी उतरां म्हणटा तो आपूण समजता ते भाशेन उलयता म्हणटा आनी सगळ्यान सुबेज तो कित्यान उलयता? विचित भासांनी उलयता. आनी सगळ्यान सुबेज चिटी आमकां कोणें बरयल्या? नव्या कराराच्या सगळ्यान सुबेज चिटी. आनी चिटी पावलून बरयल्या खऱ्यो, पूण कोणा उद्देशी ताणें बरयल्या? कोणें बरयल्या चिटी? पावलू उद्देशी? पवित्र आत्म्यान पावलू उद्देशी. जे रेवलेशन, जे प्रकाशनी जी पावलूक रिवील जाली, पावलूक त्यो प्रकाशन्यो तेज्या आत्म्यांतल्यान मेवल्यो. कश्यो? सगळ्यान सुबेज म्हणटा पावलू पवित्र आत्म्यान विचित भासांनी उलयतालो, विचित भासांनी मागणें करी. कित्याक तेजी विचित भाशेची सगळी खबर पावलून हांगासर कित्याक बरयल्या? कित्याक तो आपल्या जिविताचें सांगता. जेन्ना आमी विचित भासांनी उलयता, आमी मनशा कडेन उलयना, पूण आमी देवा कडेन उलयता. आनी मनशाक ही भास कांयच सोजमना. समजलें? आनी सुरवातेक जेजून म्हणलेलें जी कोण भावार्थी आहा ती देंवसार काडटली आनी विचित भासांनी दुसरे वेगळे भाशेनी उलयतली. आनी एविडन्स आमी ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट कितें जालां तें आमी एविडन्स पळयला. Acts chapter 2 verse 4 आमी पळोवंक ना. दे बिगेन टू स्पीक इन अदर लँग्वेजीस. नाव दॅट लँग्वेजीस त्यो लँग्वेजी आहा त्यो डिफरंट लँग्वेज, बट देर इज वन मोर लँग्वेज वीच एडिफायज अस, वीच इज एन अननोन टंग्स. नोको आसलेली भास. समजता? पेद्रू उलयला ती पेद्रूक समजनासली, पूण दुसऱ्या लोकांक समजताली. पूण ही भास जी आमी शिकता आतां हांगासर, जी आमकां ग्रो करता, आमकां आमच्या भावार्थान वाडयता, ती जावन आसा समजना मनशाक पळय तसली भास. समजलें? ही भास कसली? दुसऱ्याक समजना. ही फकत कोणाक समजता? ओन्ली गॉड अंडरस्टँड. समजलें? कन्फ्युजन आहा? पेंटिकॉस्ट डे ह्या दिसा जेन्ना ते विचित भास उलयले, ती कसली भास? दुसऱ्यांक समजली, पूण हांकां गालिलेसकारांक समजनासली. कळ्ळें? पूण आतां हांगासर पावलू आमकां खंयची सांगता? 1 Corinthians 14:2 म्हणटा अननोन टंग, जी कोणाकूच समजना. हें डिफरन्स तुमी समजून घेवंक जाय. कन्फ्युजन जावंक जायना. कित्याक जरी तर आमकां कन्फ्युजन आहा, आमकां मागीर तेचेर आमकां एप्लाय करपाक आमकां डिफिकल्टी आनी समजोचें ना. समजलें? समजणी तर येयल्या जाल्यार आमकां आमच्या जिवितान ह्यो वस्तू एप्लाय करपाक जाता. समजलें? गाडी शिकोंकूच ना, चलोवंक जातली? मागीर प्रॉब्लम न्हू तें. चलोवंक नको आसतना बसलें जाल्यार पडटलो? बसचोच ना कोण उजार करूंक. समजलें? सो ही भास कसली आमी शिकता आयज? विचित भास जी दुसऱ्याक समजना पूण देवाक समजता. आनी जेन्ना पावलू म्हणटा आपूण विचित भासांनी उलयता, पवित्र आत्मो म्हणटा आमचो आत्मो देवा कडेन उलयता आनी आत्म्यांतल्यान गुटुकटें जाता. इतलें समजलें? हें फाल्यां कंटिन्यू करुया? पळय तिणेन सिग्नल दिलें. प्रेज गॉड. समजलें? आतां तुमी जे स्क्रिप्चर हे बरोवन घेतल्या, कोणाक न्यू आहा, कोणेन केन्ना ही टिचींग देवाची विचित भाशेची आयकोंक ना, स्क्रिप्चर बरोवन घेतल्या, तुमचे बायबल तुमी उक्ते करात आनी हे तुमी वाचात. आनी तुमी वाचता आसतना हें आतां तुमी हांगा बसोन शिकयता तितलेंच आयकोपाचें ना, तुमी कंटिन्यू करूंक जाय. वय ना? काही हांगा बरोवन घेता आनी मागीर बूक दवरपाचें? तशें जावचें ना. जातलें? कोणा कितें जेवणाक वयता, जेवण बरें लागलें, रेसिपी हाडटा तो हाडना बरोवन, आमी घरा कोन्ना आनी करिना जाल्यार मेवतली जेवण तें सेम ना. मागीर फकत शीत कडी जेवपाचें ना जाल्यार. करेक्ट न्हू? सो आतां आमी खंय गेल्या
कितें बरें आयकोंक येयलें बरोवन घेतलें वचोन तुमी वाचात मागीर तुमी तेजें नियाळ करा शिका बोगोर बोगोर वाच तितूंतल्यान देव तुमकां रेवलेशन्स दितलो आनीक सोजमणी दितलो आमी ओके हें जालें पावलुचें रेवलेशन हांव जेन्ना वाचता तेन्ना गोडेक म्हाका एके भाशेचें येतलें तुमी वाचता तेन्ना तुमकां देव दितलो एकूच न्हू एका स्क्रिप्चराचेर जायते रेवलेशनां देव दिता जायती समजणी दिता जायते आमकां उदाहरणां दिता आमी जण एकल्यान वेळ सारूंक जाय टायम काडूंक जाय आयज भाव आमकां शिकयतालो वास्को मामा मागणें करात आमकां भावार्थ कोणाचो जाय दुसऱ्याचो करेक्ट तुमी हात दवरा आनी मागणें करूंक जाय बिलिवरां जेन्ना बिलिवर्स वेन दे वील ले हँड ऑन द सीक शाल रिकावर वय ना भावार्थी जेन्ना दुयेंतकारांचेर हात दवरतली दुयेंतकारां बरीं जातलीं पूण आमी ती भावार्थी जावन दुसऱ्याचेर वचून हात दवरपाक नाका आमीच घेवया भावार्थ्यांचो हात आमीच घेवया भावार्थ्यांचो हात आमी भावार्थी जावन दुसऱ्यांचेर हात दवरपाक भायर सरया एक जेजू आयलोलो कितले शीस केले 12 मागीर कितले जाले 11 परते मागीर एका धरून जाले कितले 12 वय ना 12 जाले आनी आतां 12चे आतां संवसाराक तुमी पळयात कितले शीस जाले आतां आमी वचोन जावया नाका उतर परगोटया नाका सोत सांगया नाका तेका लागून आमी थंय भावार्थी जावंक जाय की आमी वचोन दुसऱ्यांचेर हात दवरतलीं आनी दुसरी बरी जातली तिवूय भावार्थी जातली आनी तीय वचोन मागीर आनी कोणाचेर वचून हात दवरतली आनी आनीक लोकांक बरें करतली सो ही मिनिस्ट्री आमची वाडोंक जाय कसली हांव हे मिनिस्ट्रीचें उलयना जेजूची मिनिस्ट्री समजलें जेजून जी आमकां मिनिस्ट्री दिल्या एक डिसायपलशिपाची एक अपोस्टलाची एक आपलें उतर वचोन देसा देसांनी परगोटपाची ती मिनिस्ट्री आमी फुडें व्हरोंक जाय वय ना फकत घेवपी जावया नाका दिवया आनी दिता तितलें तुमकां मेवतलें वय ना दिता तितलें आमकां मेवतलें सो दिवया फकत घेवया आं दिवपी जावया आर्गां जेजूक थँक्यू जिजस सगळीं दोळे बंद करया सर्गींच्या बापा तुका दिनवासता तुका आर्गां दिता ह्याच्या दिसा पासून तुवें आमकां जायते तुजे गुट उक्ते केले आनी हें देणें तुवें आमकां फावो केलां जिबेचें हे विचित भाशेचें हें तुवें आमकां दिलां पवित्र उद्देशी म्हूण तुका आमी आर्गां दिता जायतें तुवें आमकां सोंपें केलां दोनया म्हूण तुका आमी दिनवासता सदां आमी ही भास उजार करून तुज्या सोवें आमी एका संबंदान रावपाक ह्या लँग्वेजी उद्देशी ह्या भाशे उद्देशी ह्या देण्या उद्देशी ह्या अननोन टंग्स तुवें आमकां दिलां प्रेयींग इन टंग्स तुवें आमकां हें देणें दिलां हें सदांच आमी उजार करून तुका आमी तुज्या सोदीक रावोंक आनी आमच्या ओतम्यान तूं जायतें आमकां उक्तें करता आमकां एक नवी प्रकाशनी दिता म्हूण तुका आमी दिनवासता तुका आमी आर्गां दिता जेजू तुवें जे भशेन शीस इचून काडले तशेंच तुवें आयज आमकांय तयार केल्या हें तुजें उतर परगोटूंक आनी जी आयज तुजी पोरसां हांगासर बसल्या तुजें उतर आयकता तांकांय तूं तयार करता दिसांनी रात तुज्या उतरान वाडोंक चोडोंक आनी हें उतर तुजें जाता तितलें देसाच्या कोणशाक पावोवंक तूं आमकां आदार दिता तूं तुजो सांगात आमकां दिता पवित्र आत्मा तुवें आमकां दिल्या म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता ह्या आयचो दीस तुवें जे भशेन आमचो आमी सारलो तुज्या उतरान एक उतर आमच्या काळजान तुवें पावयलें आनी तें उतर एक व्हडलें रूख जावन बरीं फळां दिता तसलें रूख जालां म्हूण आदी फुडेंच तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता आर्गां तुका पवित्र आत्म्या तुज्या सांगाता पासत तूं दर एका घोडेक एक उतर खुणांनी सायन्स एंड वंडर्स करून आमकां तूं तें कन्फर्म करता एक उतर जे जेजून सांगलां ते भशेन म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी तुका आमी आर्गां दिता वायचो दीस तुवें बरे भशेन आमकां सांबाळली राखली निवारली आमकां तशीच आमच्या घरच्यांक आनी सगल्यांक तुज्या बेसावान बोल्ल्या म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता तशेंच ह्या फाल्यांच्या दिसाय आमी तुका दिनवासता फाल्यांचो दीस तुवें आमकां बरो करून फावो केला आनी जायत्या तुज्या उतरांतल्यान तुवें आमची सुटका केल्या जायते तुवें गूट आनिकूय आमकां शिकयल्या फाल्यांच्या दिसाक म्हूण आदी फुडेंच तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता आनी हे सगळे तुज्या भुरग्यांचेर ह्या पोरजेचेर तुवें तुजो आशिर्वाद घातला तुज्या उतराची सोद काडपाक आनीक तुका सोदूंक तुवें तांकां तो आवंडो दिला म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता थँक्यू जिजस थँक्यू अबा फादर थँक्यू होली स्पिरीट हे मागणें करता आमी जेजू